for doing this exposition in a good way. Speaker sir, आज आमकां जरी तर चयल्यार म्हाका दिसता आनी मागता गोंयच्या साहेबान आमचेर सगळ्यांचेर बेसांव घालचें, कित्याक आमची कम्युनल हार्मनी म्हणटाय ती आमी राखपाक जाय. गोंयकारपण म्हणटाय ती हें ओरिजिनल आमची आयडेंटिटी. Speaker sir, the Honorable Governor is a learned man and he should know that this government is fostering basically what? Reasons or ignorance, brotherhood or divisiveness, harmony or hatred, compassion or conflict, mythology or history. Jenna Aj Ullegh, Speaker sir, he's a thinker and a writer, and the Honorable Governor is the best judge to understand the uphill, the level and the downhill of this government. 25 डिसेंबराक नातालाची क्रिसमसाची सगळ्यांनी सेलिब्रेशन केलें आनी त्या वेळार आमी आमच्या सरकारान गुड डे गव्हर्नन्स म्हणून सेलिब्रेट केले, जो उल्लेख जाला इन द स्पीच. आतां करंटली आय एम सर्चिंग फॉर ट्रेसीस ऑफ दीस गुड डे गव्हर्नन्स. वॉट कॅन आय फायंड? Charges of corruption infested in most of the ministries, bureaucrats percolating basically to corporations, to planning and development authorities. Speaker sir, the Honorable Speaker was on record saying that sagle mantri sarke ahankari zale mu, sagle katkate zale mu. The Honorable Speaker said, "Soza sarke aggressive zale mu." Speaker sir, a former politician, a former minister, and a member of the Bharatiya Janata Party alleged that 15 to 20 lakhs was given to a minister to do his work. The way Suleiman Siddiqui was basically allowed to escape from the custody, this raises serious questions about the government's role in orchestrating the entire incident. Speaker sir, when we facilitate a criminal from a jail, isn't this a serious threat to our national security? And what does this? Isn't this a breach to the state's responsibility to uphold? जे आमची law and order ही uphold करपाक, somehow this is a breach. Speaker sir, आज we see irregularities in several things, in government contracts, recruitment, cess collection, coastal management and regulation. हे नेच बुनक्स बी क्वेश्चना पासून स्पीकर सर लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट आयचे दीस आमचो आहलो, दीस तूं सारको ट्रान्सफर केलो. हेजेर हांव मागीर आनी उलयतलो, कित्याक वन ऑफ द मेजर एपिसोड्स ऑफ चेंजिंग स्ट्रक्चर्स इन द CRZ has happened by this particular government. Speaker sir, आज the way records have been manipulated, and म्हाका दिसता there is no ability, and will this government have the will is a big question mark. आज the way Goa is being reckless sale, I say reckless sale in the north, south, east, west. Goa is turning into, don't make it into a concrete jungle is what the Supreme Court says. But from 2017 now start zalo, Captain Eku aha, Captain Mukar boslo aha. Captain 17 एकल्या प्लेयरा आउट केलो, जो कोतालो चड धांवपा लागतालो मोदे आउट केलो, दुसऱ्या प्लेयराक लोकान आउट केलो, आनी तिसऱ्या प्लेयराक कितें कोतो तो म्हाका खबर ना. पूण स्पीकर सर, आज ज्या पद्दतीन खजान लँड, एग्रीकल्चरल लँड, मुखेलमंत्री म्हणटा की एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट करपाक आमी कायदो हाडलो म्हणून. यू सी, लूक एट दी नो डेव्हलपमेंट झोन, द वे थिंग्स आर बींग कन्वर्टेड इज नथिंग बट reckless sales. Because I expect the Honorable Chief Minister to elaborate further on this. Just don't give a textbook statement, Vyupachi Garaz Namu. This is a very, very serious offense. Speaker sir, आज Honorable Governor talks about the saturation approach. And when we talk about the saturation approach with regards to social sector schemes, आमचे लोकांक पैसे हे टायमाक मेवताय काय कितें, हो म्हाका दिसता this is something that is very, very important. Timely payments of various schemes, Ladli Lakshmi, kitli orsa zali, आज pending ha, Griha Aadhar, DSS, all of these basically are pending. When the governor speaks about the saturation approach, we can see amka dista yawning gaps in the availability of water. Udkacho or motto prashna, even in your taluka, in all the talukas across Goa. And today, forget about normal water, even potable water. Today, Speaker sir,
this government has failed to give it to the public. Speaker sir, आज employment-चे जेन्ना उलयतना, Goa's unemployment rate has touched 8.7%. These are figures by CMIE, by periodic labor survey. These are figures given by the double engine Sarkar. Pun म्हाका दिसता म्हाका खबर ना what pride छाती फुलोवन उलोवप in the governor's address about quoting figures of investment आणि जे project clear केले म्हाका दिसता this is nothing but events just to advertise under the pretext of ease of doing business. 15 ते 16 लाख गोंयचे population आसा. आमचे population, we are one of the smallest states, but one of the highest unemployed rate. It is almost double, and this is absolutely alarming. Alarming because कितले पुसे आमी त्या सरकारा नोदरे मुखार हाडले ते फिगरान उणे जायने वाडत आसा. स्पीकर सर, आज instead of employment आमकां what can we see? Instead of employment, we can see इलेक्शनाच्या वेळार, पंचायतीच्या इलेक्शना वेळार आनी जिल्ला येवपाय 50,000 जॉब, 10,000 जॉब हे अनाउन्स जाले. स्पीकर सर, लोकसभाच्या वेळारूय हे अनाउन्स जाले. 2022 ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर made a statement that 2 लाख जॉब गोंयकारांक मेळटले म्हणून in the hospitality sector. आज 3 वर्सां जाता. How many jobs have been given to the youth of this state? Or is this another jumla? Speaker sir, 2012 जेन्ना बेकारी भरतो म्हणून हे भुरग्यांक पयशे मेवतले म्हणून मनोहर पर्रीकरान उतर दिलेलें, पूण म्हाका दिसता ही बेकारी भरताची स्कीम कितें जाली came to power, but हुई ना हुई म्हाका दिसता that the government and especially has failed to provide jobs to our youth. Speaker sir, ani ek Maka is a shocking thing that as per your answer of government data in the last 5 years, central job, less than 15 people have got. Speaker sir, Aaj, this government has to have the will to investigate into the revenue, land, excise, cess collection and other things. Speaker sir, several people have lost their lives as well. Anik म्हाका दिसता हुई ना हुई आज थोड्यांगेले PA सारखे फामाद जाले जॉब दिवपाक. स्पीकर सर, थोड्यांगेल्या एलिगेशन जाता की थोड्यांक म्हाका दिसता तुमच्या मनशा पासून सोडना मागीर लोकांक आनी कितें सोडटले. स्पीकर सर, PSI लेवलाचो जो पुलीस आज 20-25 लाखाची गाडी घेवन भोंवता, पूण हो पयसो हुंयचो येयलो. Anik म्हाका दिसता this employment staff selection has been implemented. We will look at whether there is transparency. Recently, just yesterday or day before yesterday, jobs have been recruited. This was the need of the hour, but whether this is also manipulated is something that possibly we will know in days to come. Speaker sir, government administrationaचे उलयतना proper channel मो आमकां आयकोन येता, and the proper channel is to enter via the party. Proper channel, if you want jobs in educational institutes, school, you have to come to proper channel. Speaker sir, law and order, police, you have to go through proper channel. म्हाका दिसता आज जे तुवेंचे सरपंच पंच हेणे एक उल्लेख केलो की corruption starts from the panchayats. आणि हिंगा bribe is given for issuance of NOCs. घराची NOC घेवपाक पयशे घेताय, रोटी आणि कपडा GST घान म्हारग केला. आणि आता मकानाची NOC पासून दिवपाक हो दुसरो गब्बर सिंगाचो टॅक्स. सो तुमचोच आदलो मंत्री म्हणटा पयशे दिले म्हणून. म्हाका खबर ना, एक दिसा एक उलयतालो तो मागीर ताका भितर खूंय गायलो आनी दुसरो उलयता, पर दुसरो उलयता जाल्यार खबर ना. स्पीकर सर, हेंच म्हाका दिसता आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान दी ऑनरेबल स्पीकर हॅड सेड एंड रेज सेवरल एलिगेशन, पूण मागीर प्रेसिडेंटा बारा घर की बात म्हणून हे सगळें पालोवपाक लागले. स्पीकर सर, आज तुम्ही ह्या सरकारान लोकांची मन की बात आयकपाक जाय. ह्या सरकारान ह्या मन की बात आयकपाक सोडून दिला. स्पीकर सर, zero tolerance to corruption is merely reduced to nothing but just a mere slogan. And this slogan to hoodwink the people of the state. Investment Promotion Boardaचेर this seems to be like a gang of Wazepur. आता इतली वर्सां कॉन्स्टिट्यूट जालो हो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. Does the government have any data of
the number of jobs created. Because a Mukhel Mantri सदांच आमकां फॅक्ट्स आनी फकत स्टॅटिस्टिक्स दिता आनी प्रेसांतल्यान आमी आयकता उमके लाखांनी इतले क्रोड इन्वेस्टमेंट उमके लाख जॉब मेळटले पूण चोयल्यार स्पीकर वी कॅन सी दॅट लॅक्स ऑफ लँड ऑफ रुपीज हॅज बीन जस्ट गिवन आउट to these industrialists who are not bothered for to employ any given goan at any given time. Speaker sir, this government does not have any data when it comes to projects cleared by IPB. Whether you all will take the land back of those allotted with that period of time. Speaker sir, आज issue ऐसा झाला कि IPB that was supposed to attract major industries today has just reduced itself to a real estate agent. Speaker sir, IPB is clearing projects only of mega projects of hotels. Was this the agenda of getting the IPB? The Honorable Chief Minister needs to educate this House on the objectives of the IPB, because the objectives that were listed were different. Speaker sir, employment ulaytna, these industries prefer to get migrant labor. This is not resolving the problems of the state. And the Honorable Chief Minister, when he found out through press releases to NGOs of advertisements that were coming,
Honorable member, you may begin. Speaker sir. हाँ लाईट गेलो मरे. या पयल्या पुसा जाला हिस्ट्री. म्हाका खबर ना केन्ना झालो जाल्यार पयलें. जाल्लें? आनी हांव हे 2 दिसान गेलें काडोवंक हांको काडो. हे थिंग बॅटिंग कोताय ती पॅनल अशी. सारकी बॅट. Speaker sir, when we speak about Manohar Airport and the employment, आज बारीकशे 3,300 कोटीचे at the cost, it was said that this would boost basically the employment sector. Speaker sir, as we agree about employment, but what type of employment has Goans got? Multitasking job of sweepers, cleaners, loaders, salesmen, while the managerial jobs have gone to non-Goans. Speaker sir, does the government have any mechanism to track on this particular issue with regards to Manohar International Airport? The Chief Minister needs to basically look. Speaker sir, when these projects come sponsored by the central government, आज बारीकशे NITचे जेन्ना आमी उलयतना आमच्या कुंकोळच्या मतदारसंघात आसा लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन कुंकोळकारांनी सॅक्रिफायस केली पूण आज साधारण जॉब आर ऑल आउटसाइडर्स. Less than 5% people are gone, 95% are outsiders. And when we try to bring this to the notice of the Honorable Chief Minister, and the Chief Minister tried to intervene, now it is almost 1 year that I am waiting, otherwise the people will agitate. And I think the Honorable Chief Minister understands what Kunkolkars, what type, and what, when it goes wrong, injustice aleli ha khas karun. There are only two things I'm asking for our constituency, that you need to intervene with this regards to NIT. This is, I think so, in the year, this is the 10th time I'm telling the Honorable Chief Minister. Economy is going so, or if you look at this bubble, basically this bubble is about to burst. Rina काढून हे फेस्ता फुलयता पडे हें बंद जावपाक जाय. Speaker sir, March 2024 Goa's outstanding debt stood at 33,959 crores, a figure that was 4,417 in 2005. And this increase is almost 785%. So this is something that is a shocking thing. This comes to almost 1 Goenkarache 2.5 lakhache ring. Yet the Chief Minister says that we are within the permissible limits. I think the Honorable Chief Minister basically needs to control, as suggested by the Honorable Speaker. 6 ministers have become arrogant, is what the Honorable Speaker has said. He's commenting on the cabinet, he's commenting on the party, he's commenting on everything. He's the Honorable Speaker. Can he comment? I'm not sure, but he's commenting. Speaker sir, म्हाका दिसता आज रीण बजेटा परस चड जाला, तरी सरकार म्हणटा भिवपाची गरज ना. म्हाका दिसता तिजोरेक कोणे कोणे बुराक मारले ते चॅक करपाक जाय, ते फिक्स जावपाक जाय, अकाउंटेबिलिटी फिक्स जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता तेन्नाच म्हाका दिसता आमचें गोंय खंय तरी सुदरतलें. स्पीकर सर, this government is an event management Sarkar, as I said. Certain events that I would like to highlight. For Sarkar Tumcha Dari, 12 crores 43 lakhs. Speaker sir. Under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. Speaker sir. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker sir, ह्या इव्हेंटाक जरी तर बारीकशे आमी आयटम चोयल्यार एक फ्लावर डेकोर आयटम हा फ्लावर डेकोराचो आयटम was charged 1,29,800. I don't know, this flower item is made of diamonds. I'm not sure. Speaker sir, main stage backdrop is about 87,000. एकलो विन्संट ग्राफिक्स म्हणलो 250 रुपया चार्ज कोतालो कुशन कवराक. ते 250 रुपया स्पीकर सर आनी एक 3 महिने हाटल्यार तेच कुशन कवर 650 रुपया जाता. Speaker sir, this shows that there is absolutely no accountability. The administration, GAD, has basically failed to scrutinize all these accounts. There is no people there.
swearing in ceremony, for instance, 5 crores 57 lakhs. Shama Prasad स्टेडियमाचेर 10,000 लोकांक जेवण जालें. 10,000. I'm not sure what is the carrying capacity of Shama Prasad, but 10,000 people. 10,000 people, Speaker Sir. This was what was arranged. Food was arranged for 10,000 people. Darbar Hall, Rajbhavan, Goa Statehood Day, 9 lakh. International Yoga Day, 51 lakhs. 2 Tiranga Rally, North Goa, South Goa, 2 crore 60 lakh. Because of setting up of Goa's 41st Indian Traditional Trade Fair at Pragati Maidan, New Delhi, 82 lakhs. Rozgar Medava in Darbar Hall, 39 lakhs. Speaker Sir, one thing that we see in all these events and all these things is post facto approval. So this government is basically a post facto approval. Under the data, supplementary demand the data that was tabled by Union Minister of State, Pankaj Chaudhary, the Finance Minister of State, on the Reserve Bank of India's report titled State's Finances. And a study of the budget reveals that the state's debt now is about 38.3% of the GSDP. This is a ratio that is always on the rise. This government is basically manipulating the FRBM figures, not working as per the FRBM Act. CAG, Speaker Sir, says everything. The report tabled in August 7, 2024 paints a different color, says that Goa is having a financial crisis from 2018 to 2023. The committed expenditure, this has become 52%. This is highest during the 5-year period. And ये committed expenditure म्हणजे कितें? हे committed expenditure जावं payments, salaries, wages, pension. 52% of the government goes into spending. Rina काढून फेस्त फुलोवपाची. Speaker Sir, the CAG report has also highlighted some irregularities, inefficiencies in the state main budget. जावं 14 कोटी रुपया an expenditure was incurred without any budgetary provision under 3 grants. Speaker Sir, this itself is a violation of Article 204 of the Constitution. Now, when we talk about Article 204 of the Constitution, Speaker Sir, this article stipulates that no money should be withdrawn from the consolidated fund unless under appropriation made by the law of the state legislature. Additionally, that financial year, 25.0% of the total budgetary provision remain unutilized. जे budget are announced केलेले 25% remain unutilized. 7.76% of the original budget, which constituted during supplementary demands, were made but proved unnecessary. There were savings. The savings were significantly higher. So, this indicates lack of precision in the budget forecasting and allocation. And the Anek Muddo, which is very important, is that the point raised with utilization certificates and expenditure increase. Utilization certificates, because of the audit revealed 11,705 utilization certificate in respect to grant in aid, aggregating to a staggering 2,546 crores. Given to 24 departments, e-utilization certificates were not given. Does the need arises for better accountability? Because I think the Honorable Chief Minister needs to look at it, being part of the Finance Minister. Total expenditure of the state, this including revenue expenditure, capital expenditure, loans, advances, increased from 16,912 crores to 18,313 crores. These are all figures of the audit, whatever they have pointed out. And there is a registration of an increase in 8.28%. Speaker Sir, Janna rise ata, Puishe Modbaje expenditure coupled with increasing debts, this basically is a very challenging landscape for Goa. Speaker Sir, Magadista, the Honorable Chief Minister needs to look into these inefficiencies in budget management, and you need to highlight
and stringent physical discipline is something Magadista that the Chief Minister needs to look at. Speaker sir, Honorable Social Welfare Minister is there. And Jenna event on the Purple Festival, he got a nod from the Prime Minister saying that the festival was organized well, it has to be implemented across the state. But Speaker sir, there are several things that the person with disability could be done. You all have made another department. आज साधारण हे पैसे जे तांकां मेवता ते मायज करपाक म्हयन्या म्हयन्या हे पैसे तांकां फावो जायना. म्हयन्या म्हयन्या you can do your Purple Fest, but Speaker sir, there has to be, this should be a motivating tool to bring smile 365 days around the year. Not only 2, 3, 4 days when you raise the bar and magir after 4 or 5 days, then these people feel dejected. Speaker sir, I believe that the Honorable Minister should look into it. This is something that we have to do as legislators if we are unable to do for person, they are special children. And Makadista, this government, hui na hui, has failed to bring a smile on the faces for 365 days. Speaker sir, consider this, IFI is going on for 20 odd years now. If you look at the years of expense, 16 koti rupiya motai, same event, same decoration, same light, same venue. Orsa say IFI is a win-win situation for both the government as well as the event management company. Or this guy who was an event management company used to drive a Maruti. For his good, he's driving a Jaguar. Maybe tomorrow he'll drive a Phantom if the trend continues. But Speaker sir, the thing is that Prime Minister's slogan, je tene dilalo kidak dise to koda gelo soiromo o event kotto jo sabka saath sabka vikas sabka vishwas o jori tor trailer family ka saath family ka vikas family ka vishwas family च्या मनशाक दिवपाक पैसे आसाय पण फिल्म मेकराक सबसिडी दिवपाक पैसे ना. म्हाका दिसता स्पीकर सर, आज साधारण जेन्ना आमी मायनिंगाचे उल्लेख केलो, सुरवातेक मायनिंग बेसिकली हॅज बिकम लायक अ बायक, मोटरसायकली भाशेन जाल्या. ही बायक मुखेलमंत्री हो स्टार्ट मारूंक सोदता, स्टार्टू जायना. हे आज जातले फाल जातले अशें जालां. स्पीकर सर, last 2 budgets and next budget also we will hear that there will be income generated as revenue. Last 2 budget it was 600 crores, then they said 750 crores. No sign of or any symptoms of mining starting. Only 2 mines have started. Because the auction ji zali, still environmental clearances are above. Daji Sadkar congratulated the government. But Speaker sir, म्हाका दिसता that there was some technical aspect. जेन्ना मायनीचे ऑक्शन जाले, जे आयर्न ओराचे ऑक्शन जाले, ती वेळार technical glitch. Now, what is this technical glitch? I fail to understand. Will mining start before 2027 fully? That also I fail to understand. Because suspension of mining has created basically a state into a financial crisis. Anik aaj, sadharan when this government came into power saying that there was a 35,000 crore scam. Anik, just 3 days ago, I saw the mining policy, and in that mining policy of 2013.1.3.4, it states that the scam that they said was from 35,000 crores to 3,500 crores. This is in the mining policy. And as per illegal mining dues, it is derived as 352 crores by the CA. And what this government has recovered is just, because of almost 90 crores. 257 crores is still to recover. I do not know why they have failed to understand lease licenses have been renewed to these defaulters. Aaj mining kick-starta वयल्यान self-start जावपाक जाय. आणि हे self-start जाल्यारूच आमगे mining हे तोय हे हमारी rural economy safe है. Speaker sir, आज जातोले फाल जातोले केन्ना जातोले. आज बारीकशे आमचे, this is the backbone, tourism and mining. Both, the backbone, you can say the legs. Speaker sir, aaj, the way the tourist numbers are basically falling in the state, it shows a different picture. Although the tourism department speaks differently. COVID, pre-COVID figure check korpa jai, not during COVID. What was when Goa was at its prime pre-COVID? Speaker sir, aaj म्हाका दिसता the Chief Minister himself has admitted that forest tourist footfall zala, and has hinted that tourism safety, touristachi safety is one of the major concern
in respect of these foreign tourists. Because आज the tourism department seems to be going on all jaunts, promotion tours, ministers, departments, because going all around the world. But how many tourists have come from that into our state is a big question mark. The Honorable Tourism Minister, when he was in the opposition as a legislator, he used to criticize it. He used to call this as junkets. Today, I do not know whether he's following suit of the previous tourism minister. One blue-eyed man of the department is traveling around the globe and millions have been spent on him. Speaker sir, आज म्हाका दिसता tourism ministeraचो model of attracting high spending tourists, but reality is something else. Goa has never seen हे जे फॉरेनर कोण येताय गांजा घेताय कितें कोण नागडे भोंवताय कोण भोंवताना लोकांक हेल्मेट घेवन आमच्या गोंयकारांक मारताय this the high ending spending tourists that Goa deserves. Speaker sir, म्हाका दिसता हेजेर लक्ष घालपाक जाय. Coming to the smart city, the Honorable Governor fails to address. He travels around that. He stays in Raj Bhavan. आज बारीकशें delays, deaths and unanswered questions. This is what is haunting the smart city. बारीकशें smart city mission, a mission commission जालेलें आहा. The project that was initiated with a grand promise of transforming the city's infrastructure. Today we can see it is crumbling. It has become a big joke. The project has failed to deliver. Khas Kurun IPSCDL that had given an undertaking in the High Court that all the work would be completed by 31st May 2024. Today, if we see, this is another example of the false promises. To summarize the smart city mission, Speaker sir, amka kide dista? Amka dista infrastructure distress at human cost, repeated digging and redigging of roads, loss of innocent lives due to contractors' negligence, absence of accountability and contractors' responsibility, the most expensive, inefficient project in Goa's history by urban development, allegations of corruption, the worst debacle of planning, monitoring and implementation. Sadharan, Speaker sir, at the start, we had reminded that about this particular smart city, government didn't take it seriously. Everyone was passing the buck on each other. Because fisheries acher mantri inga ha, aka ek dista, jenna ek session येता, त्या वेळार drugs are being seized just before the session. We see drugs being seized. आता पयर तुवें एक boat was caught with LEDs. आज ते आख्खे रापणकाराचो एक कोट आमगे ऑफिसा येयल्ले. Government does not have any strategy. You don't have any equipment. Bull trawling has finished the United States. You go to areas where fishing has been done using bull trawling. This is basically eroding our coast. Malpechan boat येताय, तुमकां काय mechanism उना? Absolutely काय ना. Up to what nautical, have you all notified the 10 lakh rupees fine? You all have to notify it. It is a very serious offense. गोंयकारांक जरी तर आज नुस्तें जरी तर आमच्या हितून मेळना जाल्यार कोणा मेळटलें? वॉट इज द यूज ऑफ दीस फिशरीज डिपार्टमेंट? स्पीकर सर, उदकाचेर आमी उलयले, चड उलयना, बट नॉन रेव्हेन्यू वॉटर, दीस नीड्स टू बी टॅप्ड इन. जे लिकेजीस इन द सिस्टम, दीस नीड्स टू बी लुक्ड एट. वी कॅनॉट प्ले, it is a serious issue. We cannot play with the health and with the well-being and the livelihood of our citizens. ये म्हाका दिसता आज when the Honorable Governor has congratulated the government with regards to the Goa College of Pharmacy, which is ranked 100, he has congratulated the government in the National Institutional Ranking Framework. But Speaker sir, आज the students are suffering. Rank 100 मेळा, 100 दीस पासून पावसा हेजो स्ट्रक्चर उतलो काय मग कांयच गॅरंट ना. What is the cause for Goa University's ranking slipping? This is an alarming statistic, Speaker sir. We were ranked 85. It is slipping now between 100 to 150. आणि private universityच्या नावान कितलेशे हे private investor गोंयांत येता. जेन्ना गोंयांत येता, Speaker sir, हालीच एक लव फॉर पेपर म्हणून एक स्कॅन्डल जालें. हिंगा पेपर लीक जाता आनी गोंयचो युनिवर्सिटीचो रँकींग लीक जाता. आनी इतले प्रायवेट, कोण गणपत युनिवर्सिटी म्हणटा, कोण अमिटी
आनी कोण पारूल आनी कोण हे येयत आहा हे येवन स्पीकर सर जरी तर युनिवर्सिटी गोंयची युनिवर्सिटीचे रँकींग वाडटा इतले पयशे कॅपिटेशन दिवपाक प्रायवेट युनिवर्सिटीक आमच्या गोंयकाराक ताकद आहा काय कितें ओ इज दीस अनदर रियल इस्टेट डील स्पीकर सर आज these are serious questions when it comes especially to NEP. As I mentioned earlier, Goa is not the first state to implement NEP. In a hurry, you should not implement and play with the lives of the people. Why I say that, Speaker sir? आमकां सगळ्यांक खबर आहा हर घर जल मोहीम केलें, हर घर नळू ना जल आणूं येतलें. दुसरें स्पीकर सर ओपन डेफिकेशन म्हणून सांगलें हें सगळें गोंयांत जें घडटा तें दिसता एवरीवेर इट इज फेल्ड. Now don't try to hoodwink the people under the pretext of NEP. We should not try to boast of fake laurels. Speaker sir, I would like to bring to the notice of the Honorable Minister that the School Education Act 1984 and the Goa School Education Act 1986 and the Rights of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 and 2012. Yeah, padaha. This is what the school education is governed by. These two. And thus the steering committee established under NEP, they cannot dictate terms. When I say dictate terms, because आज advisory board under Goa School Education Act, State Advisory or Free and Compulsory Education Act, have these competent authorities advised to the government. These are the primary, but these authorities, because have not been taken into confidence. This year's implementation for 20 to 25, NEP in Sangta, ki you all will implement basically BV3 at the preparatory stage, grade 3. But Speaker sir, jenna aaj answer jori tor NEP je chala aaj mugele ek start question ashille. Atya vela jori tor you look at the orientation training for teachers. Ye tenka thode dis tinga Bangalore dhale. Anta maga dista jenna थोडे एक 25-30 दीस बेंगलोर ट्रेनिंगा धाडले इट इज लायक दोतराक आतां थिंगा ट्रेनिंगाक एम्सा धाडो तो मास्टर जाता तो हें जाता आतां हे भाशेन पळयल्यार दीस टिचर्स देर इज सो मच लोड आनी बेसीक नेसेसिटीज 10+2+3 आमची एड्युकेशन सिस्टम आशिल्लें आतां हें चेंज करून 5+3+3+4 म्हणजे 5 फावंडेशन स्टेज 3 प्रेपरेटरी स्टेज 3 मिडल स्टेज आणि 4 सेकंडरी स्टेज हे एनविसेज करपाक सरकारा कडेन कितले प्रयत्न आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना टॉयलेट फॅसिलिटी सारकें ना कांयच सारकें ना आनी हे NEP इम्प्लिमेंट करपाक भोंवता. I want to ask the Honorable Chief Minister, what steps have you taken to implement the new curriculum framework? This is the heart of NEP. I'm looking at the change. I'm not बायलांकूच कबर्ड जरी तो दोल्यार वॉर्ड्रोब भितर असो जाय प्रोविजन करूं जाय वॉर्ड्रोब भितर एक्सटिरियर जरी तो तूं प्लॅन करतलो जाल्यार स्पीकर सर वी आर प्लेइंग with the lives of the people because of infrastructure. Building smart classrooms, internet are burning issues. And if this teacher post have to be sanctioned. This is causing unrest because of management as well as teachers. Because of 9 to 12 standard, ya burgyan, they are not equipped we are not equipped in terms of infrastructure, library, laboratory. We need to know how this higher secondary stage are, the transition, the last stage, what is the roadmap? The Honorable Chief Minister needs to tell us. Speaker sir, road accident जेन्ना उलयता हांव सकाळीं उलयलो ह्या सरकाराक म्हाका दिसता थोडेशे मंत्री आहाय जे आपले फार्म हावजांतल्यान बसोन कायदे करता 9 म्हयन्यान गाडयो चेंज करता सगळे चेंज जाता. स्पीकर सर रस्त्याचेर एक्सिडंट बंद करपाक ह्या सरकाराक स्टॅमिना ना दुसरे सोले करपाक स्टॅमिना आहा पण 9 म्हयन्यांनी गाडी चेंज जाता पूण लोक इतले इनोसंट मरता. बट दिस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हॅज नथींग, नो प्लॅन, एब्सोल्युटली नो प्लॅन. फक्त ते थिंगा जे पुलीस दोताय ते ट्युरिस्टां हाटल्या धांवताय तांकां ते MHK चोयल्या चोयताय तांकां अमके टार्गेट दिले जाल्यार म्हाका खबर ना आनी टार्गेट कोण दीत तेंय खबर ना पूण हांकां हे धरपा वयताय चोयल्यार कोण टेररिस्ट येयले ते भाशेन ते ट्युरिस्टां चोयताय. स्पीकर सर आज म्हाका दिसता road safety is something that is very, very important. The figures Bob Venzi said,
that has increased from 22, that was 173, 157, 2024 it is 270. So around 16,000 accidents in the last 5 years and about 900 fatal accidents. People have lost their lives. Black spot monitoring, road engineering, what is lacking, whether we need a trauma center, the Honorable Chief Minister needs to look at it. Road safe hai, to hi log safe hai. Smart transit card, रातचे जे आमच्या लोकांक त्रास जाता, they go on the night shift. What provisions have been made? Whether you are going to make it in the new budget, रातचे जे public transport जावपाक जाय, ते म्हाका दिसता हुई ना हुई we have failed. Speaking on law and order, Speaker sir, आता law and order is crumbling. Chief Minister speaks about the detection rate. You speak about the highest, but what about the prevention? Why are the crimes rising? Why is abuse, including murders, rapes, deaths, thefts, families killing their children, their wives? This was not seen. Why is it happening, Speaker sir? Is this the happiness index that Pap Daji Sadkar was talking about? Because the Honorable Governor had another view about the happiness index. Because most shocking, Anik, with drugs. This I would like to bring to the notice of the Honorable Chief Minister. Whenever, if you notice, just before the session, umke kilache drugs bhi madam ek ezata. You check in the last 2 years, just before the session, 10 days, 12 days. So speakers are all going to Pablo Escobar kon. तो Pablo Escobar सोदू जायो. कोण हाडटो हिंगा? आतां 8 ते 7 लासून जाता हो पोत सिस्टमा वयता. हें चोवपाक जाय. Pablo Escobar म्हणजे हो हाडपी कोण हिंगा गोंयांत? कोण धंदो तेक दूर I mean. स्पीकर सर फुडले फावटी लासता पळय म्हणजे ते हे करता पळय न्हू तेन्ना ताका एकदां आपयता तेन्ना मागीर येवन येता सर ते हांगासर कुंडय आमची Speaker sir, आज साधारण ना ना तेका भितर घालता पळय न्ही रे तेन्ना तुका एकदां आपयता मुद्दाम आमकां आपयत बरें तो पाब्लो एस्कोबारा मेळ म्हणटा म्हाका आपय हो गोंयच पाब्लो एस्कोबार कोण हो चॅक करपा जायो हांव खुंयच्या भोंवत तो स्पीकर सर बारीकसो जरी तर चोयल्यार मोबायल मिसींग कंप्लेन हे मोबायल मिसींग कंप्लेन 39,000 mobiles had gone missing. This is your reply, out of which 1,632 mobiles have been found. So only 4%. Sanbanaच्या वेळार Sanbanan आमकां आमचेर हें घान we were fighting for the state with regards to drugs and whatever is being circulating. आमचेर defamation घान, Speaker sir, आमचेर defamation घान Sanban without the government supporting today has the guts to put a defamation case against us. And मोदें Chief Minister video viral दिसतालो Sanban cancel दिले तुका कितें doubt आसा काय मग एक viral कोणान केल्लो म्हाका खबर ना स्पीकर सर हें कितें जाता तें स्पीकर सर आज बारीकशे मोबायल मेळटाय एकल्या गेलो मोबायल राती आनी केसो फोटो गेल्ले कितली कंप्लेन होतो ना होतो ओपन क्लोज बोनीस ना तो तेगे तो मोबायल मेळो ना पूण तेका आनी कितें मेळा तें मागीर रायट टायमा बरें आहा स्पीकर सर आज शेतकाराचे जेन्ना उलयतना चीफ मिनिस्टरान प्रयत्न केलो सांगपाक की 22 जेन्ना पयलेच आमी आमदार जाले की फार्मराचो इन्कम 2022 डबल कोतलो म्हणून वॉट इज द स्टेट टुडे स्पीकर सर शिवराज सिंग चौहानाचो इंटरॅक्शन विथ गोवन फार्मर्स दिस हेज बीन हायलायटेड डीड द गोवन फार्मर्स टेल of the land that is being converted, about agricultural land that is going, no development zone that is being shown away. Speaker sir, आज Kazan land हे सगळे हे पाड गोंयांत चल्ला. Speaker sir, government has formulated an agriculture policy, but when will you implement it fully? आज soil conservationच्या नावान a program was made in the state Sadguru वाडो, almost 3 crore, 3.5 crore एक event जालो. आणि थोडे नाचताले कोण आयस नाचतालो की जालें वॉट इज द इम्पॅक्ट ऑफ द सॉयल कन्झर्वेशन प्रोग्राम ऑन द ग्राउंड स्पीकर सर आज संजीवनी शुगर फॅक्टरी वेन्झीन तुका कंपेर केलो बांदोडकराक बट संजीवनी शुगर फॅक्टरी वॉज भाऊसाहेब बांदोडकर's vision. It was his wish to basically make this sugar factory. आज so many months have gone, years have gone. This ethanol factory एतले काय कितें Speaker sir, म्हाका दिसता market space to traditional आमचे organic products. The Honorable Governor has failed to tell us that this market place, you all have failed only spending money on events. Speaker sir, civil supply department and जे public distribution system ha,
that has also failed. You have failed to control the pilferage and damage to food grain. आज ह्या साकान खंयचे उंदीर लागले आनी हे उंदीर हुंचे लागले ते पळोवपाक जाय ह्या साकांत आनी हे गेले सोयरे बेलगांव हुबली हाय जाल्यार पासून सोवपा जाय जे हे साकान लागले ते उंदीर. Speaker sir, Official Language Act, the government has failed to implement the Official Language Act. Full-time president for Goa Konkani Academy, आज पासून म्हाका दिसता आमकां is not there. You all have failed to publish the government gazette also in official language. I think the Chief Information Commissioner took the initiative. I congratulated him, although I objected on him being made the Chief Information Commissioner, but he took an initiative to do things on Konkani. Honorable Chief Minister needs to look into it. He's been seen, but anyways, because आज the case of the health sector, health in Goa is a classic case of overdose of hardware crying for software. Now, why it is crying, Speaker sir, I don't know. Speaker sir, basic there seems to be a health famine. Staff, doctor, nurse, technician, ambulance, medical, bed, bedsheet, stand, sorgalpa thingar, Speaker sir, kainch uni ha. Dakshin Goyan tori to right soila. Speaker sir, medication, there is a shortage, even of diabetes medicine in a stark institute like Goa Medical College. Anik, aaj bariksheen je critical patients, several patients are seen being treated on the wheelchair, being treated on the floor. This is, I believe, is very painful and inhuman. And we need, I spoke yesterday in detail. I think the Honorable Chief Minister, coming from a medical profession, should understand that a trauma center is the need of the hour. District hospital kal uleila ani uleina, but ambulance also is something that needs to, basically you need to look into. Speaker sir, speaking on Madai, kotyani poishe mole only on cases. Only Delhi to go to Delhi and come back, bureaucrats, almost in crores of rupees have been spent. Legal fees, crores of rupees have been spent. But Speaker sir, what do we conclude? Ami jenna uloitna ki Madai amchi jivan daini म्हणून. We will not compromise म्हणून. We thump our hearts, sarke wonderful on uloita. But Speaker sir, we have failed. Let us realize that we have failed. As legislators, we have failed. Speaker sir, have we done the actual ground? Karnataka, they are basically prepared. They have gone ahead. They've built. They've done a tender. I don't know whether the Honorable Chief Minister has made any provision tomorrow in the budget with regards to Madai. Speaker sir, आज जे Madai Wildlife Sanctuary एक tiger reserve जावपाक जाय म्हणून. Now, आता चोयल्यार Speaker sir, court आमचे साइडी आहा, तुमचे double engine सरकार आमचे साइडी आहा, NTCA is on our side. The tiger is also on our side. He comes out. But I don't know why the Sarkar doesn't have the will to declare. Why don't you have the will to declare this as a tiger reserve? This will save Madai. This is the only option, Speaker sir. Magadista tiger hai, to hi forest or ecology safe hai, or Madai bhi safe hai. Speaker sir, Bariksha Prava should not just be an eyewash. Basically, this double engine has failed to withdraw the DPR. Anik Magadista, Karnataka is diverting in full swing. Anik check kora eventaचे जेन्ना चोयता एक बाटली थोडेशे लीडर गोंयांत येता एक बाटली 850 रुपयाची हिमालय उदक पिता 850 रुपीजाचे पासून एक बाटली रेट हा इव्हेंटाचे चोयला म्हाका दिसता हे थोडे जे येता तांकां म्हादयची उदकाची रूच येता जा खबर ना म्हाका जे भायले येताय तांकां स्पीकर सर आज म्हादय है तो ही गोवा के लोग सेफ है स्पीकर सर आज कसिनोचेर दोन मुद्दे उलयता कसिनोचेर जेन्ना उलयतना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गेमिंग कमिशनर आहा ताका ड्युटीज एंड रूल्स आर नॉट फिक्स्ड सो बेसिकली इट इज बनाना रिपब्लिक देर इज द गेमिंग कमिशनर गोज देर फॉर वॉट आई डोंट नो हालीं एकलो DGP गेल्लो थिंगा आनी तोय थिंगा दादागीर कोतालो स्पीकर सर हें बंद जावपाक जाय रिकवरी जावपाक जाय फ्रॉम मायनींग सेस casino, electricity, so much of income you can take in thousands of crores. Recover this amount, Speaker sir. This is the public money. At the end, as I conclude my governor's address, Speaker sir, I just want to say a few lines. Ki it is a sad situation. I don't know about the happiness index. The situation is sad. The book, Sorrowing Lies My Land by Lambert Mascarenhas,
who was essentially he wrote a political comment on the Portuguese domination of Goa in this book, Soaring Lies My Land. Today, its domination by right-wing forces with no respect for Goa's diversity, working to trample the constitution and Goa's liberal, free-thinking and peaceful harmony. Our political environment is corrupted with defection. It says it is easy to criticize the Congress party, but who is the engineer? Who is the doctor? Who is the people who has defined, who has done this throughout the country? It is the Bharatiya Janata Party. Speaker sir, Goa's social environment, it is getting polluted with dirty colors of communalism, with ruling politicians using every occasion to foment a divide. Speaker sir, our liberal and democratic environment today is under attack for free speech, dissent being labeled as anti-national. Our economic is getting corroded with debts, borrowings accompanied by futureless growth. When I say futureless growth, dependency aaj casino industry che raha, logistics for coal, and the main thing is alienation, sale of land from the hand of locals. Speaker sir, Poilech Pusa, Goyant, you see 37 degrees of heat. This is happening pehli bar. And the Chief Minister, what Goa was known for, whether it is getting erased. म्हाका दिसता आमचे माणकुलें गोंय जे आशिल्लें was unique because of our natural and human environment. And Goinkar, whichever part of the world they are जावं, London जावं, Switzerland जावं, they, Speaker sir, I pray to this government to put a stop to this dirty, divisive and partisan politics. Equally, we need to be brutal to preserve Goa's natural environment. Speaker sir, अंतार हांव सांगपाक सोदतां की लोकशायेचेर नदर दवरूंक राज्यपालाक गोंयांत धाडलो. लोकशायेचेर नदर दवरूंक राज्यपालाक गोंयांत धाडलो. तोय सरकार सांगता तेसोच उलोवंक लागलो. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर उत्तर दिवपा खातीर हांव उबो रावला. वयता स्पीकर सर, सरकार पक्षांतले विरोधी पक्षांतल्या सगळ्या जाणांनी ऑनरेबल गव्हर्नर हांच्यांनी उलयले तेजेर आपली भासाभास केली. स्पीकर सर, गव्हर्नर फाटल्या 1 वर्साचो पुराय सरकाराचो नियाळ हो आपल्या भाशणांतल्यान विधानसभेत मांडटा आनी ताजेर भासाभास सुरू जाता. हांव पळयता की सद्या आमी म्हणटा तशें संविधान का अमृत महोत्सव सुरू आसा, जे देशाच्या संविधानाची 75 वर्सां पुराय जाली आनी एक ट्रेंड सुरू जाला, संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा अशें काँग्रेसवाले रेग्युलर म्हणपाक लागलेले आहात आनी थोडे तेंचे अलायन्स पार्टनर आहा ते बी मदीं मदीं उठून संविधान की रक्षा. आज हिंदीची बरीच प्रॅक्टीस जाल्या, म्हाका दिसता दिल्ली वचपाची तयारी सुरू जाल्या आसतली. बरी गजाल आसा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता थोड्या जाणांनी इतिहास परत एकदा काडून पळोवपाची गरज आसा. 1960 ते 1984 ह्या काळान पयले 60 फावटी कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कोणी केले आनी कित्याक केले ते पयलीं एकदा काडून पळय. फक्त बलसान घालून संविधान भावलें म्हणून जावचें ना आनी बलसान घालून लोकांक संविधान दाखयलें म्हणून जावचें ना. त्या संविधानाचो आदर करपाची गरज आसा. एमर्जन्सी ह्या देशाचेर कोणी हाडली आनी आज जे ह्या देशांतले सरकाराच्या विरोधान उलयता, ह्या देशांत एनिवर्सरी मनयता आसतना सुशासन दिवस, गुड गव्हर्नन्स एनिवर्सरी मनयता आसतना सुशासन दिवस, गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून आमी मनयता. लोकांक बरें गव्हर्नन्स दिवपा खातीर आमचें सरकार सातत्यात वावुरता. डबल इंजीन सरकार हो शब्द आमीच वापरपाक लागल्या. डबल इंजीन सरकार तेन्नाय आसली, जे डबल इंजीन सरकार तुज्याय सरकाराच्या वेळार आसलें, जे डबल इंजीन सरकार तुज्याय सरकाराच्या वेळार आसलें. 2007 ते 14 पर्यंत म्हणजे 12 पर्यंत तरी गोंयांत आसली, बाकीच्याय सगळी कडेन आसली. बट कॉपरेटीव फेडरलिझम हो प्रकार तांच्यांनी केन्नाच दवरलो ना. एकसंध जावन आमी फुडें या. आमकां सगळ्यो राज्यां फुडें घेवन वचपाक जाय जाल्यारूच देशाचें बरें पळोवपाकूच कळूंक ना, जाल्यार तेजो संवसार हो सगळो दुखासाचें बरें पळोवपाकूच कळूंक ना, जाल्यार तेजो संवसार
हो सगळो दुखाचोच असो ताका दिसतलो. म्हणून म्हजें सरकार हे गोंयचो हॅपिनेस इंडेक्स सुद्धा मेजता आनी तोच हॅपिनेस फुडें व्हरपा खातीर आमी सातत्यात काम करता. म्हणून हांव परत एकदां सांगता की डबल इंजीन सरकारच्या कार्यकाळात आमी सदोदीत सगळ्यो योजना म्हणजे केंद्र सरकारच्यो आसतल्यो, राज्य सरकारच्यो आसतल्यो, त्यो सॅच्युरेट कशा पद्दतीन जातल्यो आनी तेजें सॅच्युरेशन कशा पद्दतीन फुडें वयतलें, इज ऑफ लिव्हिंग हे लोकांक बरें कशा पद्दतीन फुडें वयतलें, इज ऑफ लिव्हिंग हे लोकांक बरें कशें मेळटलें. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरचे 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम हे जर काडून पळयत, हर घर नल से जल, हर घर बिजली, हर घर शौचालय, हर ग्राम सडक, हर घर इन्शुरन्स, हर दिव्यांग इक्विपमेंट अशे जे 13 प्रोग्राम आसा तितूंतले जवळपास 80% प्रोग्राम 100% अचीव करपी हे गोंय पयलें राज्य आसा. हे मोठ्या अभिमानान सांगता. तितकोच अभिमानूय आसा कारण गोंया खातीर कंटिन्युअसली फाटलीं 6 वर्सां कंटिन्युअसली काम करीत आसा. स्पीकर सर, आमी सर्व धर्म समभाव मानता आनी म्हणून तर आमी पळयता की सेंट फ्रांसीस झेवियर हाचे जो आमी एक्सपोजिशन जालें तें खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी सेलेब्रेट केलें म्हणपाक हरकत ना. म्हणजे जगभरांतल्यान लोक आयले, तुमी सगळ्यांनी एप्रिसिएट केलें. खंयसरूच हांगासर केन्नाच डिस्क्रिमिनेशन जावंक ना. हर तरेचो प्रयत्न खूब बऱ्या पद्दतीचे जावचे आनी डेफिनेटली म्हणजे एनवायरमेंट मिनिस्टर इलेक्ट संदीप जॅकीस आनी एंटायर टीम ही खूब बरी वावुरली. सगळ्या जाणां खातीर कसलोच काडीचो सुद्दां इन्सिडन्स जावंक ना. थोडे लोक बसलेले कित्याक पळोवपा खातीर थंयसर कितें इन्सिडन्स जाता काय म्हणून, आनी हे खूब सगळ्यांचें सहकार्य मेळ्ळें म्हणून तर बरें जालें. आमी सातत्यात हे सगळें पळयता आसतना आमी ह्या स्टेटीचो ग्रॉस डॉमेस्टीक प्रॉडक्ट हो एवरी इयर हो वाडत आसा. कंपॅरिजन जर करीत जाल्यार तो दर वर्सा आमी पळयता की आमकां वाडटना दिसता, कमी जायना. इट इज एन प्रोग्रेसीव स्टेट हाजो हो म्हत्व आसा. म्हणून तर आमी तशें जर पळयत जाल्यार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फाटल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात इट इज एन 174.17 मिलियन हांव स्टेटीत जाल्या तेंय तितकेच म्हत्वाचें आसा. स्पीकर सर, कंपॅरिजन वीथ द एक्सपोर्ट म्हणजे जावं तो फार्मा एक्सपोर्ट आसतलो किंवा तो मायन्स एक्सपोर्ट आसतलो, हो जर कंपॅरिजन करीत जाल्यार लास्ट इयरच्या पेक्षा म्हणजे 1.52 बिलियन लास्ट इयर आशिल्लो 1.61 बिलियन ह्या वर्सा स्टेट करपाक शकली. हे आमी एप्रिसिएट करपाक जाय आसलें अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, आमी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोंयांत जावचें हो आमचो प्रयत्न आसा आनी ताकाच लागून कंटिन्युअसली वेगवेगळा आनी गोंयची सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीन जातली हे पळयता. आमचो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचो इंडेक्स 77 आमी हाजेर पावल्या 4th आसा कारण गोंयांत बऱ्या पद्दतीची सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावपा खातीर आमी काम करता. उरलेले 2 गोल्स सुद्दां जे आहा पळय ते 100% अचीव करपाक आमी सातत्यात काम करतले. स्पीकर सर, स्वयंपूर्ण गोवा हो एक प्रोग्राम नसून ते मिशन आसा. प्रायम मिनिस्टरचे आत्मनिर्भर भारत हे मिशन फुडें व्हरता आसतना स्वयंपूर्ण गोवा हो आमी मिशन म्हणून सुरवात केलें आनी गोंयच्या 191 ग्रामपंचायती 14 म्युन्सिपालिटींनी जे सगळे स्वयंपूर्ण मित्र तालुका नोडल ऑफिसर्स हांच्यांनी जे काम केलें खूब मोठ्या प्रमाणात लोकां कडेन तो जर पॅरामिटर जाय जाल्यार लायव्ह स्वयंपूर्ण हाजेर एकदां वचून पळय कितल्या मोठ्या प्रमाणात आज लोकांच्या लोक हो कार्यक्रम एप्रिसिएट करता. इन्क्लुडींग तुज्याय मतदारसंघातल्यो पंचायती स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कार्यक्रमाचो बेनिफीट घेता. बाणावले सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणात म्हाका खूब बरें दिसता की त्या निमित्तान दर शेनवारा आमचो स्वयंपूर्ण मित्र वता आनी जेन्ना जेन्ना आमी सांगता म्हणजे माननीय मोदीजी लायव्ह इंटरेक्शन केल्लें बट हालींच आमचो लायव्ह इंटरेक्शन युवराज सिंग चव्हाण एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांच्यांनी सुद्दां लायव्ह इंटरेक्शन केलें. टायम टू टायम आमचे मिनिस्टर्स बाकीचे व्हर्च्युअली कार्यक्रम म्हणजे एक ट्रेंड रेडी जाता. म्हयन्यांतल्यान एकदां एखादो ऑफिसर आसत किंवा मंत्री आसत सगळ्या पंचायती कडेन इंटरेक्शन करता. तातूंतल्यान एक नवीन त्या पंचायतींतल्या पंच सरपंच सेक्रेटरी हांकांय उमेद येता की काम करपा खातीर. आनी खऱ्या अर्थात आमी जशें म्हणटा की आमी प्रायम मिनिस्टरच्या लिडरशिपीच्या सकयल विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळोवपाक लागल्या. देशाच्या स्वातंत्र्याक जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना हो भारत देश खंय आसचो, कसो आसचो आनी त्या भारत देशांत गोंय आमचें कशें आसचें
तोय विजन डॉक्युमेंट आमी करपाक सुरवात केला. हेजेन म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमी जेन्ना विकसीत भारत 2047 म्हणटा तेन्ना विकसीत गोवा 2037 हाज्या पयलीं जावपाक जाय. कारण आमी प्रोग्रेसीव स्टेट आसा. हेजेन GSDP आसतलें, पर कॅपिटा इन्कम आसतलें, कंपॅरिजन वीथ अदर स्टेट आमी खूब फुडें आसा. ऑल्दो आमी 14 वर्सां उसरान आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें तरी सुद्दां आमी ताच्या बरोबर कंपॅरिजन खूब फुडें गेला. बारीक राज्य असल्या कारणान आमकां हें पॉसिबल जाला. आनी अशाच पद्दतीच्या ह्या वेगवेगळे कार्यक्रम फुडें व्हरता आसतना आमी बिमा सखी हो कार्यक्रम म्हणजे विकसीत भारत मोदीजी 4 पिलराचेर देश चलता. एक इट इज एन युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण. ह्या 4 पिलराचेर जेन्ना देश चलता, युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण. युवा शक्ती खातीर आमी वेगवेगळे कार्यक्रम सातत्यात जेका स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हाजेर एप्रेंटिसशीप आसतलो, PM इंटर्नशीप आसतलो, नवीन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करप आसतलो, हे करीत आसा. नारी शक्तीच्या खातीर केल्ले वेगवेगळे कार्यक्रम हांवें आतां रुरल डेव्हलपमेंटाचेर उलयता आसतना आनी किसान शक्ती पयले फावटी शेतकरी आसतलो, दूदकार आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, ताका किसान क्रेडीट कार्ड मेळपाक लागलेलें आसा विदावट एनी कोलॅटरल सेक्युरिटी. तुज्या कडेन आसलेल्या नुस्तेकारांकूय सांग तांकां किसान क्रेडीट कार्ड घे म्हणून सांग. आतां तांकां 1 लाख न्ही 5 लाख रुपया विदावट एनी कोलॅटरल गॅरंटी तांकां लोन मेळपाक लागलेलें आसा विथ अ 4% रेट ऑफ इंट्रस्ट. हेजो फायदो म्हाका दिसता आनी होय बी म्हणजे खंयच्या जाती आनी धर्मा खातीर न्ही सगळ्यांक खातीर आसा. म्हणजे तो दुधकार शेतकार असलो सुद्दां आसत जाल्यार ताका मेळटा ह्या पद्दतीचें. आमी जी CM हेल्पलायन जी सुरवात केली, CM हेल्पलायनाचेर आज कंटिन्युअसली जे कॉल्स येतात ते कॉल रिकॉर्ड जाता आनी तेजो जर रेशियो जर काडून पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 98% लोकांच्यो कंप्लेनी आयकून त्यो क्लोज करपाचें काम आमचे CM हेल्पलायनी वयल्यान आमी सातत्यात करता. स्पीकर सर, आमी अशा पद्दतीचे ह्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो पॉलिसीज सरकाराच्यो ज्यो आसा त्यो समोर दवरपाचो प्रयत्न केला. आमी पुराय म्हणजे एक्सिडेंटल प्रो झोन आयडेंटिफायड करून तांकां रेक्टिफाय करप हें काम म्हणजे PWD आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट करीत आसा. तेजे रिपोर्ट्स जे आसा पयले फावटी पब्लीक रिपोर्ट घेवन तांच्या कडल्यान सगळे एक्सिडेंटल प्रो झोन खंयचे आसा 3 डिपार्टमेंटां इंटिग्रेटेड करून तातूंतल्यान हे रिजॉल्व करपाक ऑलरेडी सुरवात केल्ली आसा. म्हाका खात्री आसा थोड्या दिसाच्या भितर तेय बी जातले. ऑफकोर्स गाडयांतलो नंबर वाडत आसा, म्हणजे गाडयांचो नंबर वाडत आसा. रफ ड्रायव्हिंग आनी ते वेगवेगळे केसीस ज्यो आसा पळय न्ही, 16 वर्साचे भुरगे, 14 वर्साचे भुरगे आमी जेन्ना सांगलां म्हणजे पयरचो एक्सिडंट जर पळयत जाल्यार म्हणजे भुरग्यांक व्हेकल न दिवप. आमी आमचो स्ट्रिक्ट आनी टायटन करीत आसा, बट लोकांनी तितकी काळजी घेवपाक जाय आमकां हें म्हाका दिसता. देखीक स्पीकर सर, गोंय राज्यांत 100% DBT करपाक आमी यशस्वी जाले. डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर खंयचीच स्कीम, खंयचीच योजना, नॉट ओन्ली द स्कीम बट पेन्शन स्कीम जर आसतलीच बट सबसिडी सुद्दां म्हणजे DBTच्या माध्यमांतल्यान तांच्या अकाउंटाचेर वयता. मागीर ते मिल्क इन्सेंटीव आसूनी किंवा ते एग्रीकल्चरचे तांची सबसिडी आसूनी, हे सगळे पयशे DBT माध्यमांतल्यान तेंच्या कडेन वता. आतां आमी आधार लिंक्ड जे आसा पळय न्ही, हे आधार लिंक्ड करपाचें आसा. गोवा ऑनलायन सर्विसीसच्या माध्यमांतल्यान एप्रॉक्सिमेटली 221 स्किम्स ह्यो ऑनलायन लोकांक मेळटा. लोक ताज्यो सर्विसीस घेता. हे म्हाका सांगता आसतना खूब बरें दिसता. स्पीकर सर, लॉ अँड ऑर्डर कंटिन्युअसली बिंग अ टुरिस्टीक स्टेट असल्या कारणान आमी पळयता की खूब मोठ्या प्रमाणात इट इज एन मायग्रंट इन्फ्लक्सूय आनी टुरिस्ट हे असल्या कारणान कंटिन्युअसली आमचे पुलीस तो म्हणटा त्या खातीर ड्रग्स आमी सीज करता. सीज तूं म्हणटा हे मेळ्ळे पळय न्हू, ताका कंटिन्युअसली ट्रॅक करून सीज करून आमी ताजी विलेवाटूय लायता. तेंय तितकेच आमकां म्हाका दिसता पुलिसाक एप्रिसिएट करपाचें सोदताच. कोण जो सप्लाय करता तांकांय धरता. जर काडून पळयलें आसत जाल्यार कोण तो काबलो बाबलो कोण आहा पळय न्ही त्या सगळ्या जाणांक धरून आमी भितर उडयता. पुलिसा खातीर लागपी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर हालींच आमी तळपण आसतलें केपें फातोर्डा मायना कुडतरी पुलीस स्टेशनचें काम चालू आसा. न्यू IRBN हेंच्या खातीर आमी सुरवात केला. स्पीकर सर, आमी सायबर सेक्युरिटीच्या बाबतींत म्हणजे बिट्स पिलांनी आनी IIT गोवा हांच्या कडेन टायअप केला. क्विक पास सिस्टम इज एप्रिसिएटेड आनी सायबरांतले केल्ल्यो सगळ्यो
सायबर योद्धा प्रोग्राम आसतलो इनवॉल्व फॉर द लोकल यूथ किंवा आमचो डीप सर्च आसतलो हे सगळे प्रोग्राम्स त्याच बरोबर एप्रिशिएट केला. पयले फावटी आमी आमचो हितूर सायबरात केल्ले सगळे वेगवेगळे व्हेरिफिकेशन ऑफ द टेनंट हो प्रोग्राम जवळपास मोर दॅन 70,000 टेनंट्स जे केन्ना तेंच्यांनी पुलीस रिकॉर्ड कसलोच दवरूंक नासलो ते तांकां व्हेरीफाय केले तेंच्या कडल्यान पुलीस रिकॉर्ड फाटले घेतले आनी एट प्रेझेंट तेजे पुलीस रिकॉर्ड दवरले. बरेचशे फावटी भायरसून कोणूय येतालो कोणाच्या शेजाऱ्याक रावतालो चोरी करतालो वयतालो तेजो कसलोच रिकॉर्ड नासतालो. आतां 70,000 लोकांचे मिनिमम रिकॉर्ड जे टेनंट म्हणून रावता हांव ह्या हावजांतल्यान सगळ्यांक अपील करता आपल्या घरात कोण रेंटल आपल्या घरात किंवा सायडीक रावता आसत जाल्यार ताका व्हेरिफिकेशन ऑफ द टेनंट फॉर्म भरपाक लायात नाजाल्यार परत म्हणजे दोगांयकूय प्रॉब्लेम जातलो रावता तेकाय जातलो आनी कोणी दवरला पळय न्ही तेकाय बी तो प्रॉब्लेम जातलो. त्या खातीरूच तें करपाचें गरज आसा. वुमन सेफ्टी ही आमच्या खातीर प्रायोरिटी आसा आनी वुमन सेफ्टी हें करतना आसतना पिंक फोर्स किंवा बाकीच्यो सगळ्यो आमी सुरू केल्या किंवा 1091 टोल फ्री नंबर जो आसा पळय न्ही हो सामको खूब बऱ्या पद्दतीन एक्टिवली काम करता. म्हणून स्पीकर सर आमी अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इनिशिएटिव्ज आनी नवीन हे आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटात इनिशिएटिव्ज नवीन सगळे जे आसा पळय न्ही घेयत आसा. रिगार्डींग द फायर स्टेशन अपग्रेडेशन इन द फायर स्टेशन आनी वेगवेगळ्या प्रत्येक तालुका लेवला वयले फायर स्टेशन हे अपग्रेड करप ताजें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ट्रेनींग तांकां कंटिन्युअसली दिवप हेंय बी सुरवात आसा. तशें पळोवंक वचत जाल्यार जवळपास फाटल्या वर्सभराच्या भितर जवळपास 6,425 कॉल्स तेंच्यांनी अटेंड केले. जवळपास 353 ह्युमन लायफ्स तांच्यांनी वाटयल्यो आनी 466 एनिमल लायफ्स हॅव सेव्ड. वेगवेगळे एकदां आमकां तांची व्याप्ती कळना पुराय गोंयभर काम करता आसतना पेडणे पासून काणकोण पर्यंत वेगवेगळे इन्सिडंसीस जायत आसता आनी ते कंट्रोल दवरपाचें काम आमचें फायर डिपार्टमेंट हे सातत्यात करता. आमी हे सगळें पळयता आसतना गोंय TB मुक्त जावचें म्हणून आमचें सरकार खूब कार्यरत आसा. वेगवेगळे कडेन सरकारान म्हणजे TB क्लिनिक्स TB हॉस्पिटल तर आसात बट PHC लेवलाचेर तेंची TB आनी तांकां जाय ते डायट हो बरो डायट दिवचो इवन दो पेशंट दत्तक घेवप म्हणजे ताका म्हयन्याक लागपी पयशे हे इंडिविज्युअली दिता. तुज्या मतदारसंघात आसलेल्यांक सुद्दां काही जाणांक दी तांकां मंथली तितके जर आसत आमी सरकारा कडल्यान दितात बट तोय प्रयोग म्हणून आमी पार्टी म्हणूनय केला जेणे करून तांकां बरो डायट जर मेळ्ळो जाल्यार ते बेगीन स्वस्थ आनी बरे जावपाक शकतले. स्पीकर सर आमी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हांच्या बरोबर टायअप फॉर द कॅन्सर रिसर्च कॅन्सर ट्रिटमेंट ज्या बरोबर ऑलरेडी टायअप केला. म्हाका खात्री आसा की इन फ्युचर आमकां अशा पद्दतीन आमी कॅन्सराच्या बाबतींत खूब बरें काम ह्या राज्यांत करपाक शकतले. कॅन्सर स्क्रिनींग कॅम्प आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान जे सुरवात केला इट इज एन स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा हाच्या अंतर्गत जावं तो ब्रेस्ट कॅन्सर किंवा जावं तो सर्विकल कॅन्सर हाच्या खातीर त्या PHC लेवलाचेर वचून पयलीं अवेरनेस करता मागीर तांचे पेशंट्स जांकां सस्पेक्टेड दिसता तांकां आफोवन हाडून तेंचें स्क्रिनींग थंयसरूच जी फूल फ्लेज आमच्या हॉनरेबल केंद्रीय मंत्री श्रीपादजी नायक हांच्या प्रयत्नांतल्यान जी कॅन्सर मोबायल व्हॅन आमकां जी दिल्या तेतूंतल्यानूय बी गांवांतल्यान वचून कॅन्सर डिटेक्शन करपा खातीर तेजो खूब मोठो आमकां मदत जाता. पॅलेटिव्ह केअर प्रोग्राम पयलेच फावटी म्हणजे सरकारान पॅलेटिव्ह केअर प्रोग्रामांक सपोर्ट केला जेणे करून अशा पद्दतीचे पेशंट्स हे थंयसर दवरून आमी तांची मदत करपाक शकता. स्पीकर सर आमकां हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करप आनी ह्युमन रिसोर्सूय हेल्थांतलो खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडप हाच्या खातीर आमचें सरकार कार्यरत आसा. म्हाका खात्री आसा की येता त्या वर्साच्या भितर अशा पद्दतीची वेगवेगळी कामां जी आसा पळय न्ही ही आमी करपाक शकतले. स्पीकर सर आमचे कडेन असलेले EMRI म्हणजे आमचे 108 सर्विसीस EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसीस हेका एप्रिशिएट करपाक जाय कारण तशें पळोवंक वचत जाल्यार आतां पर्यंत फाटल्या जवळपास तेच्या सर्विसीस जॉईन केली तेन्नाच्यान आतां पळयत 7,88,095 एमर्जन्सी तेंच्यांनी अटेंड केल्यो आनी तातूंतल्या तितूर जवळपास 62,000 लोकांचे तेंच्यांनी जीव वाटयलो म्हणपाक कांय हरकत ना. तेंच्यो सर्विसीस आसल्यो तेन्नाच्या पळय आमी तें एप्रिशिएट करपाक जाय. इतक्या मोठ्या प्रमाणात जवळपास 1,170 डिलिव्हरी तेंच्यांनी विदीन दॅट एम्ब्युलन्स ते सक्सेसफुली कंप्लीट करपाक शकले. हांव खरोखरूच म्हणजे एप्रिशिएट करता. हांव फाल्यांचे म्हणजे तांच्या खातीर आमकां बरेच जाण
नवीन एम्ब्युलन्सी हांव आज अनावन्स करिना, पण फाल्यांच्या बजेटांत अशा पद्दतीचे वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा तांच्या लागपी ह्योय म्हत्वाच्यो आसा. स्पीकर सर, आमी सगळे जाण हे बद्दल नारी शक्तीचेर आमी उलयताले. नारी शक्तीचेर उलयता आसतना हांव मुद्दामून सांगतलो की आमचे रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट जे आहा पळय न्ही, हे खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. आणि रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे एफिलेटेड आसात ताजो नंबर जर तूं पळयत जाल्यार टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप 3227 सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा. 41,375 महिला ह्यो त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन एफिलेटेड आसा. तांचो जर तुमी क्युम्युलेटिव्ह फंड्स म्हणजे तो चालू जाल्या पासून आतां पर्यंत तांच्यांनी घेतलो, दिलो, लोन काडलो, परत केले, हो जर फंड्साचो नंबर जर पळयत जाल्यार 343.51 crore 343 कोटी रुपया त्यांचो क्युम्युलेटिव्ह फंड जाता. दीस इज अ बीग नंबर. म्हणजे 343 कोटी 10 वर्सांक. आणि हे कित्याचेर? गॅरंटी कोणाची? मोदीची गॅरंटी. 20 लाख रुपया आज सेल्फ हेल्प ग्रुपाक डायरेक्टली लोन दिता. कारण कितें? तूं आनी हांव वचत सुद्दां आसत म्हाका कोण दिवचो ना. आमकां सरळ सांगताले गॅरेंटर हाड, कोण तरी गव्हर्मेंट सर्वंट हाड, सायन मार, तुजे घराचे पेपर हाडून दी. आज महिलांक 20 लाख रुपया डायरेक्टली त्यांच्यानी वयचेले, सायन मारपाची 2 जाणांनी 20 लाख रुपया त्यांच्या अकाउंटाचेर दुसरे दीस जमा. अशे फाटले 8 वर्सां जाली हे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करतात. त्यांच्यानी आमच्या गोंयांत हांव तुका बाकीच्या सगळ्या फिगरांनी वतना 343.51 crores रुपीज हाजी कंप्लिटली त्यांच्यानी फाटल्या 8 वर्सांक उलाढाल केल्या. आयजूय बी तितकी क्रेडिबिलिटी ती सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दवरता हें काम आमी एप्रिशिएट करप. तितूंतल्यान तेंचे विलेज म्हणजे तेंचे विवोज आसात, विलेज ऑर्गनायझेशन्स, परत तेंचे बिझनेस प्लॅन, तांकां खूब बऱ्या पद्दतीचें काम खरोखरूच म्हणजे ह्यो आमच्यो महिला भगिनी जी आसा पळय न्ही ह्यो करपाक लागल्या. अंडर द अर्बन रुरल लायव्हलीहूड मिशन ह्या अंतर्गत रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी ह्या सकयल ती सगळे जाण काम करता आसतना म्हाकाय खूब बरें दिसता. स्पीकर सर, आमी अशा पद्दतीचे म्हणजे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ही सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर सुरवात केली. बऱ्याचशा सेल्फ हेल्प ग्रुपांतली गव्हर्मेंटाची कॅन्टीन, इट इज अ स्टार्ट ऑफ स्कीम. बऱ्याच जाणांनी गव्हर्मेंटातली कॅन्टीन आसतली किंवा बाकीची कॅन्टीनी घेवपाक, पण एक तांकां बऱ्या पद्दतीचो बिझनस हो तांकां मेळपाक लागलेलो आसा. स्पीकर सर, ह्याच हेतूंतल्यान फुडें वयतना लखपती दिदी सारकिलो कार्यक्रम आमी इंट्रोड्यूस केलो. आमी कुणबी शॉल हे तेंच्यांनी सुरवात केले. म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की आमचीच एक भयण स्नेहा नाईक म्हणून, शी इज फ्रॉम पेडणे, ती लखपती दिदी जाली न्ही सरकाराच्या खर्चात जवळपास ती 3 फॉरेन कंट्रीन वचून आयली. 3 फॉरेन कंट्रीन सरकाराच्या खर्चान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान तिका धाडली. आनी इट इज ओन्ली अँड ओन्ली बिकॉज ऑफ द कुणबी. तिने कुणबीची शॉल केली, कुणबीची टोपी केली, कुणबीचे जॅकेट केले, सगळे. आणि देशात तर जवळपास त्यांनी सगळ्यो म्हणजे जवळपास 12 ते 14 स्टेट्स सगळी कडेन. आणि ह्या एका हेतूंतल्यान हांव तिजो लखपती दिदी म्हणटा पळय न्ही, तिजो तेन्ना हे टर्नओवर न्ही, 1 लाख रुपया तिजो प्रॉफीट, नेट प्रॉफीट, तेन्नाच ती लखपती दिदी जाता. आमचो टार्गेट आनीक आसा की अशा पद्दतीच्यो लखपती दिदी करप. कारण एखादी जर गांवांतली आमची महिला भयण एखादी जर लखपती दिदी जावन ती फॉरेन टुराक गव्हर्मेंटाच्या खर्चात वचूं शकता आसत जाल्यार गव्हर्मेंटाक खरेंच एप्रिशिएट करपाक जाय. काल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम आसलो, हांगातल्यान सोंपल्या उपरांत यूथ एक्सचेंज प्रोग्रामा खातीर गेल्लो. जवळपास सेंट्रल एशियांतल्या 5 कंट्रींतले, उझबेकिस्तान, तुर्किस्तान आनी कितें कितें अश्यो 5 कंट्रींतले यूथ गोंयांत आयले, म्हणजे इंडियेंत आयले, गोंयांत धाडलेले टू कल्चर, ट्रेड आनी बाकीचे सगळे टुरिजम शिकपा खातीर. दीस इज अ म्हणजे इंटरस्टेट चलताच, बट इंटर कंट्री म्हणजे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर ओके वसुदेव कुटुंबकम, ही पृथ्वी ही एक फॅमिली आसा. आणि ह्या कन्सेप्टाच्या नुसार आमचें सरकार चलता. इतके व्हडले विजन बारीक विचार करिना आमी, खूब व्हडलो विचार करता. आणि म्हणून तर देशाचो विचार करपी म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे सातत्यात तांचे वेगवेगळे म्हणजे क्लीन इंडिया पासून फिट इंडिया पर्यंत अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम तेंच्यांनी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, असे सगळे कार्यक्रम तेंच्यांनी सातत्यात दिले. स्पीकर सर, तांचेच मिशन आत्मनिर्भर भारत हे तेंच्यांनी सुरू केल्लो कार्यक्रम आमी फुडें व्हेला. गोंयांत स्पीकर सर आमकां संजय पाटील हाका पद्मश्री मेळ्ळो. श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाय जी 100 वर्साची आसा, फ्रिडम फायटर, गोंयच्या फ्रिडम स्ट्रगल मुवमेंटात तेणी हे गोंयकारा खातीर खरोखरूच म्हणजे एखाद्या शेतकाराकूय मेळप आनी एखाद्या फ्रिडम फायटर हिका मेळप हे गोंयकारांचें खरोखर भाग्य आसा. कोण अशें सोदून दिनाशिल्लो, कोण आतां पर्यंत कोण कोणाक सोदूंकूच वचनाशिल्लो.
खरोखरूच म्हणजे हांव म्हाका खोस भोगता सांगता आसतना की आमचो संजय पाटील तेणी एप्लाय करूंक नासले ICR हॅज रिकमेंडेड आनी लिबिया लोबो सरदेसाय हे डायरेक्टली सोदून काडून तिका डायरेक्टली दिला तिने एप्लाय करूंक नासले पयलीं हांगासर इन्फ्लुयन्स लावचो पडटालो पद्मश्री आनी पद्म पुरस्कार मेळपा खातीर हांगासर आज सोदून काडून घरा कडेन वचून तांकां तेज्या उपरांत हे पद्म पुरस्कार जे आसा पळय न्ही हे दिले वता स्पीकर सर हांव बाकीच्या सगळ्या सेक्टरांचेर हांव चड वेळ उलोवचो ना बट बाकी फक्त टच करप हें गरजेचें आसा आमी मिनिमम सपोर्ट प्रायस म्हणजे SU स्वयंपूर्ण गोवा मुळात मिशनूच आमचें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशिकल्चर डेरीकल्चर ह्या सगळ्या खातीर सबसिडी दीत आसा हॉर्टिकल्चरचो जर तूं आतां रिपोर्ट घेयशीत जाल्यार तेंच्यांनी 30% तेंचो जो इम्पोर्ट येतालो तो बंद जालो म्हणजे 30% प्रोडक्शन वाडना स्पीकर सर आमचे गोंयकार काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत शेतकरी हे डायरेक्टली आयकूंक येना ना मातशें ना रे तो हें तें मातशें हें तें हॅलो कार्ड वयल्या आतां येयलो आयको हय हय येयलो आज येयलो तूं हरशीं लोकांच्या कानान घालूंक बरो या मरे तर ना 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 आयक तुका आतांच सांगतालो कितें म्हणून तर हॉर्टिकल्चर तो जर सांगतालो कोणाक कितले दिले काय म्हणून तो हॉर्टिकल्चर जे प्रोडक्शन गोंयच्या शेतकऱ्या कडल्यान घेता पळय न्ही तांच्या एकाउंटाचेर जे पयशे घालता ताजेर उलयता हांव वरद सामंत म्हणून शेतकरी कंटिन्युअसली 3 वर्सां 1 वर्स केलें आनी शेत सोडलें न्ही हांवूय ताका मॉनिटर करीत आसा अंदू तेज्या हॉर्टिकल्चरचें बील ताज्या एकाउंटाचेर गेलां 50 lakhs रुपीज 50 लाख रुपया पयलीं 70 गेल्ले मदीं 60 गेले 50 लाख रुपया गेला आनी हातूंतलो नॅट प्रॉफीट ताजें म्हणणें की कमीत कमी 30 lakhs रुपीज तरी नॅट प्रॉफीट आसा काळंगां आनीक रोवपाक सुरू करपाक जाय मोठ्या प्रमाणांत आनी हे कितें खूब व्हडल्या शेतान न्हय इट इज केलें जाल्यार पॉसिबल आसा म्हणून म्हणजे म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की हॉर्टिकल्चरांत कितलेशेच शेतकरी आसा आज 5 लाख 10 लाख रुपया तांच्या एकाउंटाचेर हे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आमचें दिता पयलीं जी 100% वेजिटेबल बेळगांवच्यान हाडटाले पळय न्ही ती 30% आनी 30% आयज गोंयचो शेतकरी करपाक लागलेलो आसा हे आमी एप्रिशिएट करपाक जाय सगळे वांगडाच जावचे ना स्वर्गाक हात लावंक वांगडाच वता जाल्यार वांगडाच सकयल पडटा आतां जालां तशें त्या इल्लो 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 चडपाक जाय अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर आमी मिल्क इन्सेंटीव किंवा बाकीचे सगळे दिवपाक खंयसरूच कमी करूंक ना गोंयांत वेगवेगळ्या पद्दतीत कामधेनू आसतली इवन दो आमी पयशे दिता पळय न्ही तितके आनी कोणूच दिना आमी 150 रुपीज हाफ एन अवर काय मिनिस्टर Extended by half an hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by half an hour. स्पीकर सर स्टेक कॅटल मॅनेजमेंट स्किमीचेर उलयतालो आमी एक गाय एका स्टेक कॅटल जो आमी व्हरून दवरता ताका आमी 150 रुपीज 150 रुपया दिता भारत सरकार पूर्ण भारत देशात आनी कोणूच इतके पयशे दिना म्हणजे हे पयशे डायरेक्टली आमी त्या जो स्टेक कॅटल मॅनेजमेंट करता पळय ताका दिता कित्याक म्हणजे एक तर एक्सिडंट आनी हे जावचे न्ही आनी अशा पद्दतीचो लोकांक प्रॉब्लेम्स क्रिएट जावचो न्ही म्हणून ही स्कीम खूब मोठ्या प्रमाणात चलयता स्पीकर सर फिशरीजच्या बाबतीतूय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा पासून बाकीच्यो सगळ्यो ह्यो सगळ्या सेक्टरांत आमी स्किमी खूब मोठ्या प्रमाणात चलयता म्हाका दिसता स्पीकर सर आमी एड्युकेशन सेक्टरांत नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचेर सगळ्या जाणांनी उलयलां नॅशनल एड्युकेशन आमी धांवाना आमी पयले येवपाक जाय म्हणून नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचो बेजीक ताजी ट्रेनींग फाटलीं 2-2.5 वर्सां जालीं कंटिन्युअसली ताजी ट्रेनींग करीत आसा मास्टर ट्रेनर्स आनी ट्रेनर्स तयार जाल्या उपरांत प्री प्रायमरी पासून ते आतां पर्यंत म्हणजे तेजो बेजीक आनी हे सगळ्या जाणांक विश्वासान घेवन करता आमची पुराय टीम तालुका लेवलाचेर गेल्या स्कूल मॅनेजमेंटा कडेन हेडमास्टर्स हांच्या कडेन उलयल्या आनी त्या पद्दतीन म्हणजे NEP इम्प्लिमेंटेशन करपाक लागल्या म्हणजे एट प्री प्रायमरी लेवल मिडल स्कूल आनी हाय कॉलेज लेवलाचेर ह्या खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंटेशन जें आतां सुरू आसा आमी ताजो गोवा स्टेट स्कूल स्टँडर्ड असेसमेंट एक्रेडिटेशन ऑथॉरिटी आनी CM सुविद्या स्कीम
हे इम्प्लिमेंट करपा खातीर खूब बऱ्या पद्दतीचें काम म्हज्या सरकारान केलां. स्पीकर सर, विद्या समिक्षा केंद्र हो आमी कार्यक्रम सुरू केल्या उपरांत आमकां स्टुडंट्स ट्रॅक करपाक आनी स्टुडंट्साचो करिक्युलम ट्रॅक करप हें आमकां इजिली पॉसिबल जालां. आमी सगळ्या स्टुडंट्सांक आतां कंटिन्युअसली तांकां ट्रॅक करीत आसा. स्पीकर सर, पयले फावटी PM श्री स्कूल हो कन्सेप्ट सुरवात जालो आनी PM श्री स्कुलाच्या निमित्तान म्हणजे तेंचें अपग्रेडेशन इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्युमन रिसोर्स ह्यो दोनूय गजाली सुरवात जाल्ल्यो आसा. दिश्टावो नांवाचो चॅनल पयले फावटी कोंकणींतल्यान दिश्टावो चॅनल जो आसा पळय न्ही हो आमच्या हायर एड्युकेशनान सुरवात केलो आनी हायर एड्युकेशनान हो दिश्टावो चॅनल जो सुरवात केलो म्हणजे इंग्लीश कोंकणी दोनूय आसून तो एड्युकेशन मिनिस्ट्री गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्यांनी एप्रिसिएट केलो की खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हे आमच्या गव्हर्मेंटात हांगासर सुरू केल्लें आसा. आमी वेगवेगळे IIM, IIT, IB हेंच्या कडेन टायअप केला आनी तेंच्या बरोबर ट्रेनींग जी आसा पळय न्ही ती ऑलरेडी ट्रेनींग हायर एड्युकेशन आनी एड्युकेशन ह्या दोनूय सॅक्टराचेर सुरवात केला. स्पीकर सर, कोडिंग आनी रोबोटीक ह्या विशयाचेर उलयलें 6थान जो आमी इन्क्लूड केलें आज आमकां खूब बरे रिजल्ट्स मेळपाक लागलेले आसा. ऑल इंडिया लेवलाचेर कोडिंग रोबोटीक हे फर्स्ट प्रायज काडपी ही गोंयची टीम आसा वीच इज रिप्रेझेंटेटेड नॅशनल. 2 फावटी जे आसा पळय न्ही आमी नॅशनलाक वचपाची संद आमच्या कोडिंग रोबोटीक भुरग्यांक ही मेळ्ळी म्हणून दुसरे फावटी आमचे कोडिंग रोबोटिकाचे भुरगे जे आसा पळय न्ही वता. स्पीकर सर, आमी स्कील डेव्हलपमेंटांतल्यान हॉस्पिटेलिटी वेगवेगळे टुरिजम रिलेटेड स्किलिंग करपा खातीर सुरवात केल्या. एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम तर 15,000 भुरगे एप्रेंटिसशिपाक जॉयन जाले. एक वर्क कल्चर गोंयांत जो आसा पळय न्ही तो सुरू जालो. पयर तुजो शिपींग इंडस्ट्री खातीर तोय आमी स्किलिंग प्रोग्राम सुरवात करता. तुका सांगला इनिशिएटिव्स घे म्हणजे बऱ्या कामाक ना तुवें सांगलें म्हणून हांव ना म्हणचो ना. वयल्यान जाल्यार एप्रिसिएट करता. बरें काम गोंयच्या भुरग्यांच्या फायद्याचें आसा. इवन दो आमी सेपरेटली वॉट इन्स्टिट्यूट इट इज इन्स्टिट्यूट कितें तुजें तें सांग. इन्स्टिट्यूट सांग फक्त असोच सांग. मायक कितें म्हाका आयकोंक येता. कितें सांगतो इन्स्टिट्यूट कितें तें तुजो तुजो तो इन्स्टिट्यूट आमी स्किलिंग करपाचें ठरयला तेंच्या मासा आनी फॉस्मा इन्स्टिट्यूट टू गेट इन टच विथ ITIs ऑफ गोवा हय करून घेवपाचो करून घेता मरे तो. ताकी गोंयकार तारवट्यांक जॉब्स मेळपाक. गोंयकार तारवट्यांक बाकीच्या सगळे जे कोणाक वचूंक सोदता तितके वचून थिंगाय जॉब स्कॅम्स करशाय सांबाळे चड जाय तुमी हांवें बटी धाडपा स्कॅम करशाय. बस बस तू बस तुका सांगता हांव. हय स्पीकर सर, आमी स्किलिंगाच्या बाबतींत म्हाका सांगपाक खूब प्रावड जाता. आमच्या ITIचे 2 टिचर, एक म्हणजे नताशा कारवालो आनी दुसरो आमचो विजय च्यारी. ह्या दोग जाणांक नताशा इज एन कॉस्मेटॉलॉजिस्ट आनी विजय च्यारी हो कार्पेंटर. ह्या दोनूय भुरग्यांक नॅशनल लेवलाचेर अवॉर्ड जो आहा पळय न्ही हो आमच्या ITIतल्या ह्या दोनूय इन्स्ट्रक्टरांक मेळ्ळो. इज अ प्रावड मुवमेंट फॉर अवर डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट. कारण इट इज आमी जज करूं ना, ते जज तेंच्या कडल्यान जाताले. अशेंय बी जे हिरे बरे आहा पळय न्हू ते बरे म्हणत चल, फक्त वायटूच सगळें सांगू नाका. तांकांय केन्ना तरी सगळ्यो ITI ISO सर्टिफायड जाल्यार 100% तूं उलोवंक ना. ITIचे आतां सांगताय एक म्हणजे ITI आमी टाटा बरोबर टायअप केला. ऑलमोस्ट 215 कोटी रुपया ITIनी इन्वेस्ट करता फुडल्या वर्साच्या भितर. 170 करोड बस मागीर उलयता हांव. वन्स सांगता तुका मातसो उलयत धाडटा हांव सांगता हांव. ओके 170 crores टाटा घालता. आमी उरलेले 56 crores सुमार घालता आनी 220 crores रुपीज ओन्ली अपग्रेडेशन ऑफ ITI. आनी हे फॉर फ्युचरिस्टीक फुडल्या 25 वर्सां खातीर करता आमी. कारण हे भुरगे स्किल्ड जावचे, तेंच्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज वेगवेगळ्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आमी पयर डायकीन हांच्या बरोबर टायअप केला. अशा वेगळ्या प्लंबींग एसोसिएशनाच्या बरोबर टायअप केला. इवन दो दे आर इन्वेस्टींग देअर CSR इन गोवा. आनी ह्यातल्यो स्किल्स तयार जावच्यो. कारण आतां पर्यंत प्लंबर कोण मेळनाशिल्लो, इलेक्ट्रिशियन्स बरो कोण मेळनाशिल्लो, AC मेकॅनीक. इवन दो AC आमी एका बरोबर टायअप केला. येस तेच सांगता म्हणजे पणजेंतलो ITI आमी प्लंबींग एसोसिएशनाच्या बरोबर आसा, इंजिनियरींग कॉलेजीनूय. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे म्हणजे सेंटर ऑफ एक्सिलन्स हे ITIनी सुरू करून भुरग्यांक अपग्रेडेशनचें काम जेणे करून स्कील आमचो म्हणणें आहा की स्कील इंडिया टायप स्कील गोवा जावचो. आनी अशा पद्दतीचो एक स्कील ह्युमन रिसोर्स तयार जावपा जाय. आतां पर्यंत आमी टुरिजम म्हणटाले, बट टुरिजमा खातीर लागपी स्कील मॅनपावर जी जाय आसली पळय न्ही, फ्रंट ऑफिस आसतलें, हॉस्पिटेलिटी आसतलें, हातूंतल्यो कोर्सीस आमच्या ITIन नासलो. 12 ITIनी
आम्ही कोर्सीस सुरवात केला आणि विथ 6 म्हयने फक्त ITN आणि 6 म्हयने डायरेक्टली इंटू द हॉटेल्स ते तांकां स्टायफंड पे करतले आणि त्याच्या सोमतेच 1 वर्स सोंपल्या उपरांत तांकां एब्जॉर्बूय करून घेतले. ताज्या बरोबर तसो MOU जाला. जितके भुरगे जॉईन जावपाक तयार आसा तांकां सोमतेच जॉईन करून घेवपाची तेंची तयारी आसा. स्पीकर सर, द्रोणाचार्य अवॉर्ड मेळपी आर्मांडो अग्नेलो हाजे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. बाप रेजिनाल्डान तेजें कॉंग्रेच्युलेट केला, ताका तो मुद्दामून घेवनूय आयलो म्हाजे कडेन, हांवें एप्रिसिएट करता खरोखरूच. हय, एप्रिसिएट करता स्पीकर सर. आमी खंयसरूच म्हणजे एकंदर जर पळयत स्पीकर सर, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट खर्च करता आसतना म्हणजे तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार GSIDC आसतलें, PWD आसतलें, ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत काम केलां. मुद्दामून म्हणजे आमी कितले किलोमिटर रस्तो केलो पळय न्ही, तो मुद्दामून सांगता. 2019-20 303 किलोमिटर रस्तो केला. 2020-21 261. हांव हे हॉटमिक्स सांगता. परत परत आयक म्हाजें आयक तूं पयलीं. ओके स्पीकर सर, 221-22 978 हायेस्ट केल्लो किलोमिटर रस्तो हॉटमिक्स केल्लो, तो परत परत फोडटा पळय न्ही, ताजे परिणाम 2022-23 582 किलोमिटर रस्तो हॉटमिक्स केलो आणि 23-24 550 किलोमिटर रस्तो हॉटमिक्स केला आणि आतां टील डेट 337 किलोमिटर्स रोड हॉटमिक्स केला. म्हणजे तुम्ही विचार करात, हे कॉर्डिनेशन सारकें नासलें तें आतां कॉर्डिनेशन बिटवीन द PWD, इलेक्ट्रिसिटी, IT, ओके, आणि ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटा करून तांकां डक्ट वॉट इट इज डक्ट घालपाक सुरवात केला. म्हणजे इट इज एन युटिलायझींग नो युटिलिटी डक्ट, सॉरी युटिलिटी. आतां परमनंट रस्तो फोडलो PWD घालतले, सुरवात करतले आतां 1 एप्रिलाच्या उपरांत. जो रस्तो फोडटा कोणूय फोडू, 2 एप्रिलाच्यान जालें, चल 2 एप्रिलाच्यान रस्तो कोणूय जरी फोडलो जाल्यार ताका परमनंटली युटिलिटी डक्ट घालतले. परत रस्तो केन्नाच फोडपाचो ना, कारण भितरल्यान मागीर केबल व्हरूं जाल्यार कितेंय व्हरूं. हो परमनंट युटिलिटी म्हणजे परत परत इतके मोठ्या किलोमिटर हे जर काडले जाल्यार दिल्ली पावतले आसले आमी इतको रस्तो पळयत जाल्यार. हो केला तो पळयत. हेज्या खातीर कॉस्ट कितली लागली आसतली तेजो विचार कर. ओके, हे सगळें स्पीकर सर म्हणजे सरकारान सातत्यान आमी वेगवेगळी इन्फ्रास्ट्रक्चरी तयार केला आणि ताजो आमकां म्हणजे लॉंग रन इफेक्ट जो आहा पळय न्ही हो फुडें दिसतलो. स्पीकर सर, अंडरग्रावंड केबलिंग आनी हेचे तितून हांव डिटेलान उलयना, कारण तुमी सगळे तशे बाब आमचे सुदीन ढवळीकर पावर मिनिस्टराचेर खूश आहा, कारण तेणी कोणाची कामां दवरूंक ना, सगळ्यांचे सांगता राव दोस. स्पीकर सर, आमी एक पेड माँ के नाम हो बरो कॉन्सेप्ट म्हणजे मोदीजीन सुरवात केलो त्या निमित्तान गोंयांतूय बी आमी जवळपास 2 लाखाच्या वयर झाडां 7 लाखाच्या वयर झाडां जी आहा पळय न्ही ही गोंयांत लायली. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे हे जे इनिशिएटिव्ह जे PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ही जी सुरवात केली, म्हणजे आमी पळयता की लोकांक जे आयज बील येता जे PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जर घेतली जाल्यार म्हाका दिसता 2 वर्साच्या उपरांत ताका बिलूच भरपाची गरज ना. ही आमी मुफ्त बिजली योजना गोंयांतूय सुरवात केला, तेजोय बेनिफिट्स हो खूब लोकांनी घेवचो हे लोकां कडेन मागता. ओके, कॅच द रेन हो कार्यक्रम आमी खूब मोठ्या प्रमाणात राबयलो. पयले फावटी PM गतीशक्ती हो अशा पद्दतीचो प्लॅन आसा, ताजेर सगळे डिपार्टमेंटां हे मॅपिंग करप विच इज फ्युचरिस्टीक विचार. फुडल्या 25 वर्सांक कितें जातलें, खंयसर कोणी म्हणजे नॅशनल हायवे खंय येता, स्टेट हायवे खंय येता, पोर्ट खंय आहा, एअरपोर्ट खंय आहा, रेल खंय आहा, ताच्या खातीर कनेक्टिविटीज कितें, आनी इन फ्युचर म्हणजे थंयच्यातल्यान हॉस्पिटल कितले लागीं आसा हे PM गतीशक्तीचेर प्लॅन करपाक लागल्या. प्रत्येक डिस्ट्रिक्टाचो, प्रत्येक स्टेटीचो, आनी दॅट इन प्लॅन इन लायन वीथ द सेंटर हाजो प्लॅन रेडी जावपाक लागला. हेजो विचारूय पयलीं केन्ना कोणी करूंक नाशिल्लो, बट PM गतीशक्ती ह्या स्टेट मास्टर प्लॅन आमी गोंयांतूय ऑलरेडी घेतला. आमी त्या बाबतींत खूब फुडें आहा ऑलमोस्ट, म्हणजे आमी सगळ्या पद्दतीचे प्रोजेक्ट ताका लायन अप करीत आसा. म्हाका खात्री आसा की हो एक आमचो खूब बऱ्या पद्दतीचो इनिशिएटीव जातलो. IDCचेर उलयता आसतना इंडस्ट्रीचेर वेगवेगळे उलयलो, बट IDC कनेक्ट हो प्रोग्राम जो घेतलो पळय न्ही ताजेर तूं एकाय उतरान उलोवंक ना, कारण IDC कनेक्ट प्रोग्राम हो इंडस्ट्री लोकांनी एप्रिसिएट केला सगळ्या जाणांनी.
आनी एक बरो प्रोग्राम पयले फावटी जी आसा पळय न्ही म्हणजे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान अलॉट ट्रान्सफर सबलीज करपाची रेग्युलेशन्स 2023 काडली बंद पडलेल्यो कितलीशीच इंडस्ट्रीज ह्यो परत रिवायव जातल्यो निदान एक करपाची गरज आसली दिता हांव तुका डिटेल्स मागीर कारण आतांच काडल्या जवळपास ते कारण ती स्कीम सुरू जाली आनी विच इज तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी ही स्किमीच्या माध्यमांतल्यान परत बरेचशे बिझनेसीस हे रिवायज करपाक शकतले म्हाका दिसता की आमी IPBंतल्यानूय प्रोजेक्ट एप्रूव केल्या आमी SEZचो लॉंग पेंडींग आशिल्लो इश्यू रिजॉल्व करपाक IPB project इतले promise केले काय ना. स्पीकर सर हांवें डिस्टर्ब करूं ना ताका हांवें केला तुका मग तू IPB जेवले नामवले ना काय ना इतले गोंयकार एम्प्लॉय बस पयलीं मागीर काय ना स्पीकर सर आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डांतल्यान जवळपास ह्या वर्साक 15 प्रोजेक्ट पास केले विच इज 1459 crores आनी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज 1894 एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज सर ओनली वन तयार जातले आता व्हॉट आर द टोटल प्रोजेक्ट इतले वर्सां IPB पडटून स्पीकर सर ते उत्तर ताका मागीर दिता हांव ताका सांगता मागीर नो काय ना तेराच इतले गोंयकाराक इतले लाख जमीन तांकां दिले हाऊ मेनी गोवन्स हॅव बीन एम्प्लॉयड डज ही हॅव अ फिगर स्पीकर सर Tell me ते exactly, ताका not ते ताका मागीर सांगता हांव ताका बस म्हणून सांग ताका स्पीकर सर हांवें ताका डिस्टर्ब करूंक ना MSME प्रमोट करपा खातीर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रिनर्स हें काम आतां पर्यंत जवळपास ह्या वर्साक 79 एप्लिकेशन नवीन MSME घालपा खातीर ऑलरेडी दिल्या ओके आनी ताची एप्लिकेशन्स जी आसा पळय न्ही 30 एप्लिकेशनां डिस्पोज जाल्या उरलेली एप्लिकेशनां स्क्रुटनायज करून ती बी रिजॉल्व जातली जाता तितके बेगीन आनी तांकां MSMEचे सगळे बेनिफिट्स मेळपा खातीरूय स्पीकर सर आमचें सरकार काम करीत आसा PMEGP आसतली किंवा ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आसतले हे खूब लोकां मदीं मोठ्या प्रमाणात प्रमोशनचें काम म्हज्या सरकारान सुदोदीत केलां स्पीकर सर मायनींग लिगल मायनींग सुरू जावचें म्हणून म्हजें सरकार सदोदीत प्रयत्न करत आशिल्लें 12 लीज आमी ऑक्शन करपाक शकल्या भितरली जवळपास म्हाका खात्री आहा त्या प्रमाणे डिसेंबर 25 पर्यंत 9 लिजीस तरी जी आसा पळय ती फुल्ली ऑपरेशनल जातली स्पीकर सर ई ऑक्शन मटेरियल जे उरलां तेजे आमी ई ऑक्शन्स करता डंप ऑक्शन्स जे आमी स्पीकर सर करपाक घेतलेले आसा ताजे डंप ऑक्शन जातले इवन दो मायनर मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल्स हाजेर काम करपाक सरकारान म्हज्या सुरवात केला सँड मायनींग हाजोय विशय जो आसा पळय न्ही हो सुटावो जातलो हे हांव ठामपणे स्पीकर सर सांगू शकता स्पीकर सर आमचें सरकार तशें पळोवंक वचत जाल्यार वेगवेगळ्या पद्दतीन वेस्ट मॅनेजमेंटांत एक खूब बरें काम करता हे एप्रिशिएट करपाक जाय हय थोडे कडेन तो पंचायतींनी हातूंतल्यान प्रॉब्लेम आशिल्लो हांव पयरूच सालिगांव आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचेर वचून रिव्ह्यू घेतला काकोडेचोय प्लांट आमचो खूब बरो चलता कारण अशा पद्दतीन बायोमेडिकल वेस्ट आसतले केमिकल वेस्ट आसतले वीच इज एप्रिशिएटेड बाय NGT आनी आमच्या हावजींग मिनिस्ट्री गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तांच्यांनी वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक नोडल ऑफिसर म्हणून तांच्यांनी अपॉयंट केला टू गिव द ट्रेनिंग फॉर द अदर स्टेट इतक्या बऱ्या पद्दतीचें काम म्हणजे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन करता हे एप्रिशिएट करपा खातीर विसरपा नाका म्हाजें म्हणणें आसा की मागीर ते वेस्ट मॅनेजमेंटांत खूब काम बरें जाता तें बी विसरपाक जायना स्पीकर सर टुरिजमाच्या बाबतींत आमी जेन्ना कॅल्क्युलेशन करून पुराय फिगर जर काडली इट इज अ 21% ग्रोथ ही टुरिजमाची गोंयांत आसा हेजी फिगर वेगवेगळे पॅरामिटर्स आसा तेजे त्या पॅरामिटर्सान काडलेली ग्रोथ जी हांव तुका इट इज कंपॅरिजन वीथ द pre-COVID or post-COVID? तुका हांव This figure comparison is this year oh, you're comparing to what? comparing to last year You have to compare before COVID what were the figures? स्पीकर सर आमी मागीर सांगता ताका स्पीकर सर आमी पब्लीक प्लेसीसचेर जवळपास फ्री वायफाय हॉटस्पॉट 75 जाग्यांचेर दिवपाक शकले ताजो बेनिफीट टुरिस्ट स्टुडंट यूथ जे रिलेटेड हाजेर घेता म्हाका खात्री आसा की आमी हें काम जें आसा पळय न्ही खूब बऱ्या पद्दतीन जातलें इलेक्ट्रॉनीक क्लस्टर सिटी हाजो फक्त रोडाचो प्रॉब्लेम आसा आज सकाळी डिस्कस जाला तोय प्रॉब्लेम जो आसा पळय न्ही तो जाता तितके बेगीन सुट्टलो हें हांव ठामपणे सांगू शकता येता त्या काळात आमी छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियम म्हणजे फर्मागुडीर हांगासर हो म्युझियम परत टावन स्क्वेअर इन पर्वरी अशा पद्दतीचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे आमकां वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स हे सांगून दिल्ले आहा इवन दो इन फ्युचर म्हणजे सर्कीट डिसायड करप आनी त्या सर्किटा खातीर टुरिजम आनीक मोठ्या प्रमाणात वाडप हें काम आमचें सरकार सातत्यात करतलें स्पीकर सर PM स्वनिधी आसूनी किंवा बाकीचे हे सगळे कार्यक्रम खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाचें काम म्हज्या सरकारान सदोदीत केलां फॉरेस्ट रायट एक्ट केसीस हेंच्या अंडरचे तेंचे जमनीचे हक्क हे सुटावे करपा खातीर म्हजें सरकार कार्यरत आसा
येता त्या वर्सभराच्या भितर जितकी एप्लिकेशन्स आसा ती ह्या फायनान्शियल इयरान 2000 केले तुम्ही 2000 तरी केली आमी. ऑलमोस्ट 10,000 मायज आहे 7,000 उरल्या 7,000 हय, सो 10,000 या आसली. फायनान्स तो फक्त सरकाराचेंच काम न्ही पंचायती पासून सगळें उरता भितर म्हणूनय डिले जायत आसा ती एप्लिकेशन्स जी आसा पळय न्ही ही आमी सेलिब्रेट करता आपले कंप्लीट करता स्पीकर सर. हांव हे सगळें सांगता आसतना आमी आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या वतीन सोशल वेलफेअरची पेन्शन आसतली किंवा आमच्या डिजाबिलिटी स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर द स्पेशल डिजाबल पिपल्स हे आमी वेगळे डिपार्टमेंट सुरू करून त्यांची काळजी घेता. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल्स हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार पुराय देशात खंयसरूय गेलो आनी दिव्यांग जर आमचे स्पेशल जर मनीस मेळ्ळे जाल्यार ते मुद्दामून सांगता CM वो आपके में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल में आया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इस बार क्यों नहीं किया. मैंने बोला कि नेक्स्ट बार हम कर रहे हैं कार्यक्रम इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल म्हणजे विच इज एप्रिशिएटेड ऑल ओवर द इंडिया. No, it's appreciated, बरो but केलो you तो should- बरो you केलो should म्हणून सांगता हांव तुका. CM sir, जे पार्टी सांगला appreciated, that should happen 365 days a year. हय ते जातले ते स्पीकर सर हांव कितें सांगता का वाडयल्या डबल तेंगे डबल कितें इंजिनचे आतां budget सरकार वाडयला. स्पीकर सर डबल इंजिन सरकार हे आमचे अंत्योदय सर्वोदय आणि ग्रामोदय या 3 सेक्टराचेर काम करता. अंत्योदय म्हणजे द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी ज्याच्या पर्यंत कोणूच पावना म्हणजे तूं आणि तुझे थोडे पार्टीचे कार्यकर्ते पावनासले तुजो पर्यंत सरकारातले आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आणि आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते पावता थंयसर हे अंत्योदय म्हणटा. हो तूं कार्यकर्त्या कडेन आमच्या झगडो नाका बेश्टे थंयसर मागीर सांगता तूं वगीत नाका जाल्लें म्हणून का वेंदी तुका परत सांगता हांव तूं उतर फाटीं घे तूं वगीत नाका जाल्लें उलोव नाका. तूं कितें उलयता नाका जाल्लें तूं कितें उलयता तें सांबाळून उलय. तुका सांगता तूं म्हाका आसा तुज्या कडेन केस कितें आसा ती दी म्हाका मागीर तेजेर एक्शन जातली तेजेर एक्शन घेता. मडगांवची केस कितें आहा पळय न्ही मडगांवची हांव म्हाका तूं हावजार उलोव हांव परत एकदां सांगता हांव इन्सिडंट तेजेर जाला तो ना म्हणटालो ताका हांव कितें करतलो. इन्सिडंट तेजे पुराय केसीचें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. ताका जो कोण अंडर द वुमन ट्राफिकींग ताका भितर उडयला वुमन आयक जेणे परत सांगता तुका हांव स्पीकर सर ताका सांग member. कितें आसा ते पेपर दिवचे नाका जाल्यार उलोव नाका म्हणून सांग. Please sit स्पीकर down. सर हांवें स्ट्रिक्टली ताची Please sit down. कंप्लिटली इन्क्वायरी करपाक लायल्या. हांवें वेगळी म्हाजी टीम घातल्या. स्पीकर सर म्हजो SP साऊथ ताचो रिपोर्ट सबमीट करतलो Honorable ताका member. परत जाय जाल्यार हांव दिता. Please sit down. मदीं मदीं बडबडपाची संवय जाल्या. तूं उलयता आसतना सारकें उलय. स्पीकर सर हांव सांगता आसतना अशाच पद्दतीन एक 2-3 जाण वेगवेगळे स्टेटमेंट हांगासर करपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर आमी बिलीव करता एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या संकल्पनेत आनी म्हणून तर म्हणजे हांकां थोड्या जाणांक कितें दिसता जाल्यार कोण हांव म्हणना मागीर म्हणटाले ते म्हाका पोर्तुगालांचो द्वेश आसा म्हणून. ओके पोर्तुगीजांनी जुलमी राजवट गोंयचेर केली हें आमी मान्य करपाक जाय. तेंच्यांनी हय हांगासर काही स्ट्रक्चर्स केली आसतली हय ते आपल्या फायद्याक केल्ली आमच्याच फायद्याक करूंक नासली पण जुलमी राजवट आमी मान्य करपाक जाय. बट हांव ज्या पार्टींतल्यान येता ती पार्टी बिलीव करता एक भारत श्रेष्ठ भारत आनी म्हणून तर म्हणजे गोवा मुक्ती दीन हो बिहाराच्या गव्हर्नरांनी थंय सेलिब्रेट केलो म्हणून आमी हांगासर बिहार डे बिहारे तेंच्यांनी युनियन आसा एसोसिएशन आहा तेंच्यांनी मनयलो आनी ताका हांव गॅस पूर्ण केला हय आनी तांकां वयल्यान सांगलां थंयसर तुमी गोंयची संस्कृती फॉलो करा हें सांगप हें गरजेचें आसलेलें. तर आमी एक भारत श्रेष्ठ भारत ही संकल्पना सदो दीस राबयता आनी गोवा स्टेटहूड डे इवन दो तसो आसाम महाराष्ट्र गोवा लिबरेशन डे हो आसाम महाराष्ट्र उत्तराखंड छत्तीसगड आनी तेलंगणा ह्या सगळ्या राज्यांनी फॉलो केला. आमी संकुचित वृत्तीचे जावपाचे बंद करपाक जाय आनी ते जर जालें आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी म्हणजे हो भारत देश सक्षम आनी विकसीत करपा खातीर आमचो सगळ्यांचो हातभार आसप हें चड गरजेचो आसा. आनी एकट्यान आनी एक स्टेटमेंट करून गेला तें म्हणून सांगता हांव छावा हो चित्रपट पळयल्या उपरांत म्हणजे खंयसरूच हांवें देवेंद्रजींचो स्टेटमेंट क्लियर कट 2-3दां पळयलो. म्हणजे तांच्यांनी जें सांगलें की देवेंद्रजीन तशें म्हणूंक ना. हांव परत एकदां सांगता छावा ह्या मुवींत छत्रपती संभाजी महाराज धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज हेंच्या बद्दल रियल स्टोरी फुडें हाडपाचो तेणे पयले फावटी अशा पद्दतीची मुवी आयली आनी लोकांक खरो इतिहास कितें तो कळ्ळो आनी तो कळपाची एकदां गरज आसता. जो पर्यंत इतिहास कळना
तो पर्यंत हांगासर कोणाच्यो भावना दुखोवप हें तें न्ही आनी देवेंद्रजीन खंयसरूच कांयच सुद्दां म्हणूंक ना ओके की त्या पिक्चराचो इफेक्ट जालो हें बी कांयच म्हणूंक ना कारण हांवें मुद्दामून तेजो व्हिडियो मुद्दामून काडून पळयला त्या खातीर ह्या हावजांतल्यान म्हणजे कोण तरी दुसऱ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या बाबतींत हें उलोवप हें योग्य जावचें ना आनी म्हाका दिसता तें उतर तुमी फाटीं घेवचें स्पिकर सर. तिसरी गजाल स्पिकर सर हांव ऑलमोस्ट माननीय गव्हर्नर हांच्यांनी सगळे विशय जे काडल्या त्या सगळ्या विशयांक हांवें टच केल्या. म्हाका दिसता विरोधक जे उलयल्या त्या विरोधकांचे सगळे विशय हांवें ऑलमोस्ट एड्रेस केला. ताची केस जी आसा त्या केसीचेर हांव इन्क्वायरी करता हांवें खंयसरूच ना म्हणूंक ना त्या खातीर तेणी म्हणजे आसतलो तेजो कोणा कडेन प्रिवेंज बट एक गजाल स्पिकर सर ज्याचेर अन्याय जाता तोच जर फाटीर म्हाजेर अन्यायच जावंक ना म्हणटा आसत ओके जाल्यार तेज्या पयलींचें सगळें इन्वेस्टिगेट करूंक जाय. ताका कोणी पयलीं आमच्या कडेन जो पर्यंत रिकॉर्ड आहा तो पर्यंत सांगता हांव एका मनशाक भितरूय उडयला त्या केसीच्या बाबतींत तो व्हिडियो ऑडियो सगळें पळोवपाक घेतला स्पिकर सर. स्पिकर सर खंयसर जर फॉल्ट कोणी आसत इवन द इन्क्लुडींग माय पुलीस ऑफिसर जाल्यार तांचेरूय एक्शन घेतली. हांवें पयलींच सांगलां माय DGP आनी SP ताचेर पुराय जी आसा पळय न्हू हे इन्क्वायरी करता. स्पिकर सर आमी कॉपरेटिव्ह फेडरलिजमान बिलीव करता म्हणून आमी डबल इंजिनची सरकार अशा पद्दतीचो विकास करपाक पावता. 10 वर्साच्या कार्यकाळात गोंयांत जाल्लो बदल आमी लक्षांत घेवपाक जाय आनी म्हणून तर फुडल्या 25 वर्साचें विजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी विकसीत भारत 2047 हे सगळ्या देशाच्या समोर दवरला आनी तांकां आमी कोणाकूच तुमचें विजन बदला म्हणूंक ना बट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें विजन हे देशा खातीर आसा. प्रत्येकाक आपलें विजन आसचेंच बट त्या विजनान देशा खातीरूय बी म्हणजे विजन पळोवपाची एक मोख दवरची पण माननीय मोदीजींचें विजन हे जेन्ना ग्लोबली देश कसो आसचो हें पळयल्लें तेंचें विजन आसा. तें विजन फुडें व्हरपा खातीर म्हजें सरकार हें सदोदीत काम करतलें आनी विकसीत भारत 2047च्या बरोबर विकसीत गोवा 2037 हें कंप्लीट करपा खातीर आमी कार्यरत आसतले. तुमचो सगळ्यांचो तेंको आसचो अशी अपेक्षा करता आनी माननीय गव्हर्नर श्री पिल्ले सर हांचे हांव परत एकदां म्हणजे तांच्या ह्या PS श्रीधरन पिल्लेजी हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी तांचे आभारूय व्यक्त करता. जय हिंद जय गोवा. I will now put the Speaker, sir. amendments. What are you putting for voting? Total I would record. just like to raise one point of order. Speaker sir, मुगेलें question हा फाल्यां 3A. Answer upload मुयेता still not given. खंयच्या क्वेश्चनाचेर फाल्यां सेसाचेर सेस अपलोड दिला आन्सर दिसता answer upload मुयेता. We have to get also हांव live हा. अपलोड मरे Answer upload answer ना answer दिल ना. दिला धाडला पळय ना हे 48 hours दिवप न्हू तुमी आतां हे 2 धाडला 3 हांवें दनपारां धाडला. Why check my answer upload मुयेता. केन्ना शिकपाचें आमी हें कितें just this is a serious thing 48 hours before we have to get answers. The chief minister is saying he gave answer at 2 o'clock. As per the rule we have to get 48 पेट पर्यंत hours. बसता मरे तू ह्यांत 2 दिल मग आता सांगता मग तू हय जालें जालें स्पीकर सर आय हॅव रेज्ड अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर जालें सांगलें मरे सेक्रेटरीन नोट केलें ना बाय ते पोस्टपोन कर क्वेश्चन जाला आमी BSc उलयल्ले 48 hours म्हूण दिल ना फाल्यांचो केन्ना मागीर शिकपाचें केन्ना चोवपाचो आन्सर अभ्यास केन्ना दिला. करपाचो वी हॅव टू गेट गिव एटलीस्ट 48 hours न्हू हे आन्सर दिया नाला दिल्यार दनपारां दिला उरला आसतलें अपलोड करपाक दिलें दिला चेक कर मेळना दिलें अपलोड करपाक चेक उरला. कर दिया मातशें दिया चल पुढे वचूया. आता वळेरी क्रमांक 1 वळेरी क्रमांक 2 वळेरी क्रमांक 3 4 वळेरी क्रमांक 5 आणि 6 अशा आशिल्ल्यो उपकार मानपाच्या प्रस्तावाची दुरुस्ती सभागृहाक मंथनात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. वळेरी क्रमांक 1 अरे 2 हें कितें उरपाट 3 जाला स्पीकर सर चार. पाठ केलें तुवें कितें 5 जाता 6 चेर आशिल्ल्यो राजपा अभिभाशणाच्यो उपकार मानप्रस्तावाच्यो दुरुस्त्यो ना म्हटलें आमी दुरुस्त ना म्हणलें ओय आयकलें नेकारल्यो. जालें आतां हांव राजपराच्या अभिभाशणाच्या उपकार मानपाच्या प्रस्तावाक सभागृहा मंथनात घालता.
जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. राज्यपालांच्या अभिभाशण उपकार मानपाच्यो प्रस्ताव मंजूर जालेत. आता सभागृह आमकां कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह बुधवार 26 मार्च 2025 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता. Kabil Sibal. I thank the chair for giving me this opportunity to place my thoughts on the budget of 25-26. Sir, when a new government comes to power, naturally the people of India expect that